Okay, chal bye. बापाचे, पुताचे, पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बो मोगड्या बाप्पा, आम्ही किरीत तुका आर्गां वाकाणी आणि दिन वाचता हे वेळार तुवें आमकां तुज्या हातांनी रोचून हाडलेल्या खातीर. बापा, आम्ही तुका दिन वाचता तुजो पूत जेजू तुवें आमकां दिलोय देखून. आणि ह्या तुज्या पुता वरवींच पवित्र आत्म्यांतल्यान तुवें आमकां तुजेशी हाडल्यात देखून. तुजें उतर जिवें बोलिश्ट जावन आसा बापा. हे उतरान तुवें सगळें रोचून हाडलें आनी ह्या उतरान तुवें मनशाक रोचून हाडलोय तुजे सारक्याचो. बापा, हे वेळार कितलो तुजो मोग जावन आसा आमचे ताय. आम्ही जायते पाटी चुकता तेन्नाय दोनिया तूं आमचो ओदीकूच मोग करून तूं आमकां हाडटाय. बापा, हे वेळार आमी किरीत तुका आर्गां दिता. दर एक घोडी बापा तुवेंच रोचलेली जावन आसा. आनी तुवें आमकां तूं एकल्याचें नांव घेवन तुज्या हिंडान तुवें हाडलाय देखून. बापा, हे वेळार आमी चुकता तेन्ना बापा आमी हे वेळार तुजे लागीं बोगसणे मागता. कित्याक बोगसणे विकारल्या शिवाय जेजू आमी नवी जायना. देखून हे वेळार एकठांय जाल्लीं आसात हे वेळार तुज्याच नांवान आमकां धुय म्हूण मागता हे वेळार तुज्या रोगतान दोनिया. कित्याक आमी चुकता देखून. बापा, हे वेळार तुज्या पुताच्या रोगतान तुवें सगळ्यांक धुवन काडल्यात आनी मोक्षिल्ल्यात हें आमी सोत मानून घेता. कित्याक बापा, हे वेळार तूंच तुजें नांव आमकां एकठांय कोत्ताय. तूंच हाडटाय आमकां दोनिया. आमचे वस्तूंतल्यान कांयच घडना दोनिया. पूण तूं आमचे भितर आसाय आनी आमी सोत मानून घेता बापा. हे वेळार एक घडयेक हे वेळार तुजें उतर या भाव भयणांतल्यान ब्रदर विन्सेंटांतल्यान सिस्टर मारियांतल्यान आनी आमी एकठांय जाल्लेल्यांतल्यान दोनिया तुजें उतर तूं तांच्या तोंडांतल्यान तूं उलयतलोय. बापा, हे वेळार खिरीत तुज्या उतराची जाणवाय आमकां फावो कर. ओदीक आनी ओदीक आमकां तें उतर रिगूंक मागता आमच्या आत्म्यान दोनिया. आनी आमी हालो ना जावंक दोनिया ह्या उतराचेर. ह्या उतराची खोल समजुणी आमकां तूं दी. कित्याक गिन्यान आनी जाणवाय तुजेच थंय व्हांवता दोनिया. ती आमच्या जिवितान ह्या उतरांतल्यान आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागणें करता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन, आमेन, आमेन. Amen. Amen. Beautiful. Praise Jesus. Praise Jesus. सगळ्यांचे बेस्ट सांग घालून ना. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जेजू कारगा जेजू कारगा. म्हणटस कोण हा गोवायकी दिवपाक आयज? हांव दिता हा मुगेली. Praise God. आयज हे मुगेल लायक कित जाल तें दाखलेशें हो मुगे दाखलो हा तो. आमगे गुड टाइम वी गो टू दिस चॅपल ब्लेसड सेक्रेड. तो आमगे गुड टाइम दोगायलो. सो आमी सकाळीं उठली आनी गेली आनी बरो खुशाल आयलो चलया म्हण. सो देवाराको पावत म्हणल्यार तो बाबडो निसरलो आनी पडलो. आनी पडून तागे तोंड हें जातासलोलें. पडलो तो तोंडान पडलो जाल्यार रगत येतासलोलें. दिंबी हें जालें आनी आतां हें जालें आनी रडपा लागलो. आतां बरो खुशाल गेलोलो. जिजस म्हाका रावता. जिजस वेट्स फॉर मी. आय लव जिजस कोण गेला आनी तो सारको देरा कडेन पडलो एन रडपा लागलो. सो हांवें बेगीन उबारलो आनी पांय वयर काडलो आनी ताका पांयां पोंदा गायलो ताका दुसऱ्या हाताका. आनी सांगिल्लें बेबी यू नो वॉट because Jesus loves you he is waiting to open the door come on stop crying म्हणलें. आनी हो poor thing रोकडो ओग रावलो. I said remember the thorns on head of Jesus he's got thorns on his head म्हणलें. आनी सामको ओग रावलो poor thing. आनी मागीर देर उगडलें आनी आमी भितर गेलीं. So I knelt आनी तो बसून रावलो थिंगा. But he likes to prostrate
आणि when I pray in tongues, तो आपण आपणांगे भाशेन उलयता, you know. And then after some time he was fine. But the thing is, brother, how that enemy is. सामको रावता ती ऑपॉर्च्युनिटी घेवपा त्या भुरग्या पासून सोडना खरें. So ते एक जालें. Second thing, yeah, see, this is glory to God. And second thing, बरो हॉलिडे जालो आनी परतून आयलो. आनी परतून आयलो तशें हांव चिंतता, वाव, पवित्र आत्मा, so amazing. सगळो पेज गेलो मुगे शोल्डरा येलो. कित्याक जाणा, सगळे आंज बडवे आहाय तांणी सगळें देवागे काम बरे भाशेन केलें. एवरीथिंग तांकां न्ही हांव नाका, परफेक्ट. Amen. जेजू कारगा. हांव न्ही नांव घेना, नांव गेल्यार हांव त्रासां पडटा ब्रदर. So each one of them, they did a fabulous job. Praise God. म्हाका न्ही सांगनाक म्हणलोलें, आमचें नांव काडनाक म्हूण सांगलोलें, पूण हांव म्हणटा, God is good and God has blessed them abundantly to carry on his mighty work for the kingdom. Amen. Praise God. Praise God. Praise Praise God. Jesus. जेजू कारगा. जेजू कारगा. That was my thing. जालें. Praise God. Praise आतां कोण आहा? आनी कोण आहा? सिस्टर मुगे एक आहा तुगे तशें करून म्हळ्यार बाब आमगे ल्हान आसतनाची हांव म्हळ्यार सांगून दिसोल म्हाका. Yeah, सांग. आनी एशें कोन्न न्हू गूड फ्रायडेया काय मॉन्टी ट्युजडे म्हाका खबर ना. हांव बाबागे निगोजींग गेल्लें आनी Okay. ग्रेस चर्ची तें स्टेप्सांचे थिंग हें जालें मुगे पांय निसरो कितें खबर ना म्हाका. बाबागे न्हू सकयल पळ्ळें म्हणजे हांव पळ्ळें पूण रिस्को मुगे हातीनू आसलोलो मुगे दोनी दिमाय सकयल मारले पूण मातशें तरी आडोवं ना तो सकलार. आनी तो कितें कोत्तालो तेगे मान दोनांनी तो सारकी मान एशें कोन्न हें घातालो हातीन घातालो म्हळ्यार तेगे चोळ पयलीं तकली हाडटालो वाडलो जाल्यार तेजून तेका राखिल्लो. Praise God. Praise जेजू God. कारगा. जेजू कारगा. Praise God. Praise God. सारखे कोट्टा न्ही जेजूगे आसने. ते Boy. पवित्र आत्मागे आसने सारखे अणभवता आमकां. तो वेळ जाल म्हणटरी. हय आनी आंत कोट सिस्टर आमकां आमगे आंज व्हडे आमकां राखताय. Correct. Yes. Yes. आमकां राखून. Praise Jesus. Praise Jesus. Thank you, Papecha. आनी कोण आहा? मुगली Hello? एक धाकटीशी ओलिविया, मुगली एक धाकटीशी प्रेज गॉड. काल हांव मुगे देर उगोट आसतना चावी मस्ता ती रॉंग गायली आनी तूं जाणा आतां रॉंग गायल जाल्यार ती भायर सरपाना केशी. आनी हांव सारकें भिलें की जातो आतां जेजस म्हळें यू गोइंग टू ऑपरेट दीस डोर प्लीज हेल्प मी नाव म्हळें यू गोइंग टू ऑपरेट आनी हांव ट्राय कोत्ता केशी येयना. आनी म्हाका एक सायडी जाता होली स्पिरीट म्हणटा try this way. Then I just try केले एश कोन देर बंद कोनिशे आनी ऑटोमॅटिकली ती भायर सोली आनी तूं जाणा ती रॉंग गायल्या भायर सरपाची ना केशी. बट प्रेज टू ग्लोरी टू गॉड. देवान एक म्हाका धाकटीशी एक इश केले मिरेकल येस्तो मुगेर भाशेन. जेजू कारगा. Thank you, जेजू. Jesus. Thank you, आस्था Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Thank God. you, Jesus. Thank you. आनी कोण कोण आहा? Hello? आनी कोण हा गोवायकी दिवपाक आसतो खूब हात मातशें मोग जाता सगल्यांचे. आतां बाय मारी आयली आतां आमची. आतां तुमी सगळीं आतां तुमी मातशी यात आनी गोवायकी दियात. Praise Jesus. Hello? Come on, चलाय, सांगया. अरे कोण उलयना? जोनी ना येता. Praise Jesus.
Hello? बाय मारिया तू सांग तुझी आता कितली गोंयकी आसतली आख्खी तुजी ट्रीप सामकी 2 महिन्याची ट्रीप No, आसली no, जायती हा brother. तू सांग आयज म्हाका दिसता सगळे लोक तुझेंच आयकोंक तयार एक दीस बसीन आमी बसीन ट्रॅव्हल जाताली हा जेरुसलेम सान नो बेथलेहेम सान जेरुसलेम आनी सामकी लूट बसींत सो आमी कित केलें आतां 2 आमगे गो आहाय ते मुगे फ्रेंडागे गो आहा आनी मुगे गो आहा ते बायलां बसी टिकेट काडटाले आनी आमी येवन बसी सीट दवरलें आनी ओके मातशें फीट देंवलो चडलो सो हो फाटल्यान गेलो आनी परतून आयलो आनी सामको थांबड जालो आनी तापपा लागलो म्हणलें ते सीट दवरपा जायना इट्स नॉट लिगल इट्स नॉट अप्रोप्रिएट प्राप्ला करून उलोवपा लागलो सो हांवें म्हणलें हे वॉट्स द मॅटर विथ यू जस्ट काम डावन सामको रागान आयलो आनी सिटाचेर बसलो एनीवे हांव ओगी रावलें मागीर आतां दॅट इज आवर टेस्ट न्हू आय जस्ट केप्ट क्वायट आफ्टर सम तो आतां मुज बगले बसलो ना तो मुगे फ्रेंडा बगले बसलो And then soon I pulled my husband and I said, come, sit here. No, her husband came and sat near me. Anyway, so, boslo tinga ha, o somko niulo ragan. So I'm like, why you have to get so angry? And he's saying, why won't I? I'm a lawyer. And I said, you're a lawyer? But and I'm a child of God. So, Maksanta, what do you mean by that? I said, whatever I mean. Why should you get angry? The bus is full, and everyone wants to go. So I said, now my husband is standing up and you're sitting near my friend. So my hanta, mage rawlo. Then, I don't know, maybe takato mashe lonely ahlastalo. So he started conversation with my friend's husband. Tu huincho ani kite man. I'm a lawyer. I know my rights. And तो सार मुझ तोंडा पळयता पूण हांव तोंड बंद करून I stopped laughing and I couldn't stop. Like he was desperate to start a conversation. And then he's asking my name. Okay, and I told him my name, Maria. She's the mother of God. And it is all sangle. So he forgot that I was named after the mother of God. So then he's asking me again, what's your name? And I said, why? Am I in trouble? Are you getting me in trouble? So my Santa, tage basaili. Okay. No, so conversation. He wanted to know the story. And then he told us he's a bachelor, blah, blah, blah. Anyway, and he was going, he's telling me, and you, I just want to say bye to you. And I said, excuse me, you say bye to me, but I say you go in peace. You're a bit hot here. So you need to calm down. I said, why do you have to get angry? That wasn't needed. So he's saying, I'll remember that. I said, go peaceful, and stay blessed. Magi Gallo. And I hope it struck him. My God, so embarrassing it was in the whole past. So that's what it was. And everywhere, brother, we went, to show us that we were with Jesus. That journey was with Jesus. And that land, you felt his presence because you go to Bethlehem, he was born there. Yes. So yes. People stand in a queue and whatever it is. But when you go to that spot, you feel, wow, Yes. what happened here. Yes. So awesome. And if you know the Bible, it's good. Yes. So, but one thing that touched me, so we were in Bethlehem, that church where Jesus was born. So there's a that spot, and we were in the church upstairs. So the service, I think, was Orthodox service was going on. So I thought it was a blessed sacrament. We went and sat right in front. So they were wearing their kade lob ganarlole. So tanda amka choilu mista amrozar kotaiti. Ani mashirawan aile ani amka sangpalale yola Catholics, you have to go out. So आम्ही quietly उठवली बाहेर सोडली. So आणि दुसऱ्या हाटीन गेली. So दुसऱ्या हाटीन गेल्या तो दुसरा हातो सांगता, hey, वर्सा ना बोर्डमान, hey, आणि तांगे सर्विस चलता आणि तो सांगता, hey, you're not allowed here, you have to move out. आणि आम्ही बाहेर आयली आणि म्हणले, what is this now? One God.
right? And you're just literally dragging people out because we don't belong to that community. And it was that actually got me, there's nothing about God. It's only about me, my church. Then we went to there is sideways, there is St. Catherine Church. So we went there. Tingela, to padre amuk sangta, miss chalta virus. Hare, I said, Father, we just came. We can understand. We are waiting for the English mass. So we can attend this mass. So he said something else, but that was very unwanted, because we go there and God, the Lord is born there. And it's just it just came, and we had a young girl with us. So she said, see, auntie, this is what happens. It's nothing about God. So yeah, that was another thing, and I said, wow, Jesus knows. It's all about Jesus in this place. So yeah, that was Bethlehem. Then we went to Jerusalem. And yeah, again, that same journey, you want to know what happened there. You want to know everything. And yeah, so all that journey, you felt his presence. And so that was the journey all through. And it was just so beautiful. There's nothing that we can say about the whole thing. And I just felt we were meant to be there. That was the time we were meant to be there. Though it rained about 2 days, but it was just supernatural. It was just beautiful. So yeah, so that's the story. Yesu Kargam, beautiful, beautiful, beautiful. Yeah, so Beautiful. yeah, all about him. Bethlehem गावान पावतकूच थंयसर मागीर तुका सगळें जे जीसस जल्मलो ती जागो पावतकूच तुमी पॅलेस्टायन पासून गेल्यात तुमी पॅलेस्टायन. Yes, so we started off with Jordan. And yeah, Jordan, we were there. Then we went to Petra. And from there, we went to Israel. And there you have to do that border change. Yes. So that took us about a long time to change the borders, to stamp the visa and everything. Right. So from there, we continued. But their thing is, now we were renting a car. We were renting a car and going everywhere. So, but from from Jerusalem, from Israel, you can't take the car to Palestine. So that those things were happening. But anyway, we managed quite well. It was just beautiful. And from nowhere, brother, from nowhere, I don't know. I just feel so extra special, and first time I felt this wasn't planned by me at all. I didn't even know where I was going. I had to ask my friend, where am I going now? When am I going to Goa? When am I back? So I didn't know what was going on. I was like a queen, the queen of the Most High God. Praise God. Yes, so it was just so awesome. And even that meeting of ours, I never even thought, how am I going to, I wanted to see my sisters. I wanted to see you, Melanie. And I thought, how am I going to do this? Lord, you do it. He did it perfectly. I wouldn't have planned it that way, but he did it. Yeah, then I went to Dubai, and then everyone was waiting to meet in Dubai. So again, I said, Holy Spirit, again, let's do it. And my friend is telling me, next time, don't tell anyone you're coming. So ultimately, everyone gets you but me. So yeah. So it was just beautiful. Yes, God. Praise God. Yes. So that was my story. Little but small, beautiful, and awesome, and all glory to God. Without God, we would be nowhere. Because आता तुका येऊन 3 दीस झाले and now no jet lag, nothing. No. I came on Sunday. Monday, I went to work. Praise the Lord. Yes. And then, no jet lag, brother. And then this baby is come jet lag. So, and this poor little thing, he had a small aeroplane. So he missed us so much. That aeroplane was in his hand the whole trip, saying, Grandma is going to show me your hand,
And the moment he saw us, now he's not going anywhere. He's here. So yeah, it just makes you feel so special. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. So anybody else? Any kon ha? Gawai ki Dupak. Jesu karga. Shizu Karaga. Brother Kondala recap Korea. Praise God. Oi, recap koriya. Chaliya. Oi. Sister Flavia. Praise God. आर्गां जेजूक गेल्या बुधवाराक भाव विन्सेंटान आमकां दिल्ले शिकवणीचो विशय जावन आसलो पवित्र आत्म्याचें फळ दिवंक वावरून या. जुआवाच्या 15व्या आवेस्वरांत व्हड सोडांत आमी पळयले जेन्ना जेजू ह्या संवसारांत आसलो तो आपल्या शिसांक सांगता की ताणें तांकां नेमला, तांकां विंचून काडला तोक्ता तसलें फळ दिवपाक. जेजू क्रिस्तान आमकांय तोक्ता तसलें फळ दिवंक विंचून काडला आनी नेमला. तोक्ता तसलें फळ म्हणजे कितें? तें 1 वा 2 दिसाचें फळ न्हय, पूण तें जावन आसा फळ सासणाच्या सासणाचें. तोक्ता तसलें फळ म्हणजे आमी दुसऱ्यांक जेजूच्या राजांत हाडचें. आमच्याय जिवितांत कोणूय तोर वावराडी आयलो आनी ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें. आमी तें उतर आयकलें. उतरा प्रमाणे जेजू म्हज्या पासत ह्या संवसारांत मनीस जावन आयलो, म्हजो जागो ताणें कुर्सार घेतलो, तो मेलो आनी पुनर्जीवन जालो हें आमी सोत मानलें. जेजू आमचो सोडवणदार म्हूण मानून पवित्र आत्म्याचो बावतीस आमी घेतलो. तेन्ना आमी एक नवी रचना जावन देवाचे शीस जावन पावलीं. आमी नवी रचना जाल्या आमच्या आत्म्यान, पूण आमच्या कुडींत आमच्या मनान आमी अजुनूय पोन्नी आसा. पूण देवाचो पवित्र आत्मो आमची मनाची नवसरणी करपाक आमकां सदांच आदार दिता. लुकाच्या 24व्या अवेस्वरांत 40 आनी 4 वडींत जेजू स्वर्गार वेच्या पयले तो शिसांक सांगता की बेगीनूच आपल्या बापायन बसायल्या प्रमाणे तो पवित्र आत्मो तांचेर धाडटलो आनी त्या उपरांत ताणें देवाचें उतर परगट करूंक येता. जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर आयलो तेन्ना पेद्रून 3000 लोकांक आपलो पयलो शेरमाव दिलो. देवाचें शुभ वर्तमान ताणें परगट केलें. पवित्र आत्म्याच्या आदारान पेद्रू देवाचें उतर परगट करूंक पावलो. तो 3000 लोक जांकां पेद्रून देवाचें उतर परगट केलें ती जावन आसात तोक्ता तसलें फळ. पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा जाल्यार आमच्यान तोक्ता तसलें फळ दिवंक जाता. जी जेजूक अजुनूय अडकोनात तांकां देवाचें उतर आमी परगट करून उतराची समजणी तांकां दिवन पवित्र आत्म्याचो बावतीस दिवन देवाच्या राजांत तांकां भितर हाडूंक आमी येता. सांत पावलूची चीट रोमकारांक अवेस्वर 5 बोर्ड 5 आमकां सांगता की देवान आपलो भरपूर मोग पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या काळजांत ओतला. फकत जेन्ना देवाचो मोग आमच्या काळजांत आसा तेन्ना आमी तो मोग दुसऱ्यांक दिवंक जाता. सांत पावलूची चीट गालेस्कारांक बोर्ड 5 अवेस्वर 5 बोर्ड 22 आनी 23 आमकां सांगता की आमच्या भितर जो पवित्र आत्मो आसा तो आमकां पवित्र व आत्मीक फळ दिवंक आदार करता. खंयच्याय झाडांक फळ दिवंक जाय जाल्यार ताका साऱ्याची गरज पडटा. आमकांय तोक्ता तसलें फळ दिवंक साऱ्याची गरज आनी तें सारें जावन आसा देवाचें उतर. जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी मोग
शांती असले पवित्र आनी आत्मीक फळ दिवंक पावतात तेन्ना आमी तोक्तात तसले फळूय दिवंक शकता. आमच्या भितर जो मोग आसा तो पळोवन लोक त्या जेजूशी ओळख करूंक आशेतलो. आमच्या कोन्यांनी आनी आमी शुभ वर्तमान परगट करूया. पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचें उतर सांबाळुया, तें पाळुया. शुभ वर्तमान परगट करून तोक्तात तसलें फळ दिवंक वावरुया. आर्गां जेजूक. जेसू कारगाम, जेसू कारगाम. Thank you, Yes, Jesus. thank you very much. देव बरें करून तुका. आर्गां आता ती जेजूक. म्हणतात रिकॅप खरोच. प्रेज गॉड. जेसू Praise God. कारगाम. जेसू कारगाम. देव बरें करून. सारको क्लियर कट रिकॅप दिलो आमकां सगल्यांक थंय. होय. म्हणटच आयज कितें करूया आमी? फुडें वचूया. वय ब्रदर. येस ब्रदर. बरें. तर आमी कालच्या बुधवार कोण स्क्रिप्चर घालता म्हाका? गाता ब्रदर. ओके, थँक यू व्हेरी मच फातिमा. म्हणटच आमी कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकताले हांव? कशें आमी फळां दिवंक जाय. कशें आमी फळां दिवंक जाय. आनी आमी शिकताले हांव हिचो स्क्रिप्चर घालेस्कारांक 5वा 20 वोर्ड म्हाका दिसता 22 आनी 23. Galatians chapter 5 verses 22 and 23. पोतून वाचूया तो स्क्रिप्चर आमी पोतून. जेजू कारगाम. म्हणटच ज्या उतराचेर आमी शिकोवन करतले हांव कालच्या बुधवारा दीस आमी पळयलां की ज्या दिसा आमी पवित्र आत्मा आपणायला म्हणजे आमी जेजूचे भावार्थ दवरला, आमी एक नवी रचना जाल्या आनी त्या उपरांत आमकां बातीस मेवला पवित्र आत्म्याचो. कितें घडटा? पवित्र आत्मो आतां आमचे भितरल्यांतल्यान आमकां तें फळ दिवपाक आतां आमकां ही घोटाय दिता. म्हणजे ही गिव्स अस द एबिलिटी टू गिव द फ्रूट. म्हणटच वाचूया गालास्कारांक 5वा 20 वोर्ड 22 आनी 23. आयज आमची चोत्राय 22वी वोर्ड धरया. जेजू कारगाम. कोण वाचता? प्रेज गॉड. पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असली फळां उत्पन्न करता. मनशाक मध्ये जोनिना असली फळांनी असले फळ. होय होय. पळय पवित्र आत्मो दुसरे वाटेन असले फळ उत्पन्न करता. आमी कालच्या बुधवार दिसा आमी कितें पळयलां की पवित्र आत्मो फकत एक फळ, एकूच फळ उत्पन्न करता. पूण त्या फळाक एक फळाक कितें आहा? खूप वस्तू आहात. खंयच्यो वस्तू आहात? वाचूया पुढे वाचूया. मनशामध्ये प्रीतिमोग वाडयता. काळजांनी कोल कुशालकाय उपजयता. एकामेका लागीं संधान करून शांती वसयता. धमकाण्या मुखार थंड रावूंक आदार दिता. पेल्याक बरें करूंक आनी मोयपासान वागोवंक शिकयता. एकल्याक विश्वास फावो आसलोलो मनीस करता. जेजू कारगाम. जेजू कारगाम. म्हणटच आमी बारीक पळयत जाल्यार आमच्या बाय जोनिनान म्हणलें फळां आनी त्याच वेळार हांवें म्हणलें ना फळां न्हय, फळ. इट इज सिंग्युलर, इट इज नॉट प्लुरल. म्हणजे फळां न्हय, फळ. आनी भाव भयणीनो, हें जें फळ आमी पवित्र आत्म्या उदेशी दिवंक पावता तें फळ ताका कितें आसा? ताका 9 वस्तू आसात. 9 थिंग्स आर देयर. म्हणजे आतां तुमी केन्नाय आमच्या जेन्ना पावस काबार जाता, आमचो पावसाचो वेळ काबार जाता तेन्ना आमच्या हातून
वयर पडत जाल्यार कितें ताका आमी रेनबो पळयता. रेनबो आमचे भाशेन कितें म्हणटा? रेनबो. रेनबो कोणी आयकोंक ना? रेनबो आयकोंक ना? आयकॉल ब्रदर. आयकला? कोंकणी ना. इंग्लिशीन आयकला. हय पूण आमी रेनबोच म्हणटाय न्ही चडशी. बरें आयज आमी इंग्लिशीन ताका रेनबोय करुया. आनी आमचे भाशेन रेनबो करुया. ताका आमी मागीर विचारया डिक्शनरी कित्याक रेनबो, कित्याक आमचे भाशेन रेनबो बरोवंक ना. म्हाका दिसता पोन्न्या कोराराचेर बरयलां, कित्याक पोन्न्या कोराराचेर जेन्ना नोआ जावं होय ब्रदर. हय ब्रदर. वय म्हाका दिसता हांवें वाचूंक ना, पूण समजा रेनबो आनी रेनबो पडत जाल्यार ताका कितले कलर असतात? 7. 7. सारखे म्हणले 7 कलर असतात ताका. विबज्योर हांव तुमकां शिकयता. विबज्योर VIBJOYOR इंची जर तुमकां सगळे कलर मेळटले. पूण ज्या भाशेन ह्या रेनबो भाव भयणीनो आमचे कडेन कितले कलर आसात? 7 कलर आहात. तेच भाशेन हे फळ जे आमी पवित्र आत्म्या उदेशीक दिवंक पावता ते एक फळाक हा 9 वस्तू. आनी ह्यो 9 वस्तू 9 थिंग्स आमच्यान दिवंक जाता, एका बरोबर दिवंक जाता. समजतात तुमी? आमी म्हणटा आमी पवित्र आत्म्याचे फळ दिता. आनी समजा आमी पवित्र आत्म्याचे फळ दिता, कोण म्हणटा मोगान चलता, पूण म्हाका पासियेंस ना. म्हाका पासियेंस ना. हांव फळ दिता काय ना? ना. म्हणटोच जेन्ना हांव पवित्र आत्म्याचे फळ दिता, ते पवित्र आत्म्याचे फळ आमचे भाशेन खूब वस्तू आसात ताका बरयल्यात. आमच्या फुडें येता ते स्क्रिप्चर पळोवंक जाता. कितें म्हणटा? असले फळ कोण करता? मनशांक मदें प्रितीमोग वाडयता, काळजांनी खोल खुशालकाय उपजयता, एकामेका लागीं संधान करूंक शांती बसयता. ही उतरां मातशी व्हडली म्हाका बरें सांगल्यार म्हणल्यार ही उतरां व्हडली, पूण आमचे भाशेन आमचे इंग्लिशीन ताका म्हणटा द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट इज लव, जॉय, पीस, पेशन्स, self-control, gentleness, meekness and self-control. हे सगळे वस्तू आहात. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हे फळ दिता, पवित्र आत्म्याचे फळ दिता, हे फळ ताका सगळ्यो ह्यो 9 वस्तू आसात. All these 9 things आहात. केन्ना हांवें तुमकां कालच्या बुधवारी सांगलेले, केन्ना एक आंबो खायत जाल्यार आमी तो आंबो गोड ना, तातूंत गोडसाण आहा, मातशें आंबट आहा, मातशें बिटर आहा, आनी आमी एका आंब्यान 2-3 डिफरंट टेस्ट मेळटा आमकां, होय की ना? वय. तेच भाशेन जेन्ना आमी तें फळ दिता पवित्र आत्म्याची, सगळ्यो वस्तू ह्यो 9 वस्तू आमी दिवंक पावता. आनी भाव भयणीनो, आमी आतां ज्या भाशेन ह्यो सगळ्यो वस्तू दिता, ओके, सगळ्यो वस्तू दिता, हे फळ पवित्र आत्म्याचे हे फळ कितें म्हणटात ते भाशेन डिफरंट आहा. म्हणजे आमच्यान म्हणूंक जायना की हांव आतां मोगान चलता पूण हांव पासियेंसान चलना, म्हणूंक जायना म्हाका. हांव केन्नाय सगळ्यो वस्तू ज्यो आहात त्यो त्या फळान आमी सगळी फळां आमी ते सगळ्यो वस्तू ज्यो आहात त्या फळान आमी दिवंक जाय. आनी हांव भयणीनो, जेन्ना आमी वस्तू दिता, कित्याक जाय आमकां? कित्याक ह्यो वस्तू दिवंक जाय? कित्याक ही जे फळ आमी दिता, ह्यो 9 वस्तू आमी दिता, ती सेपरेट न्ही. आमी म्हणटा म्हजे कडेन पवित्र आत्मो आहा. समजा हांव म्हजे कडेन पवित्र आत्मो आहा, खरेंच जेजूचो पाटलाव जाय, म्हाका बाप्तीस मेळ्ळा पवित्र आत्म्याचो, आनी हांव आतां तें फळ दिना, हांव एकूच त्या फळांतले एकूच वस्त दिता, आनी कितें घडटा? सैतान येता आनी आतां आमकां ताळणी घालता. म्हणल्यार तूं खरेंच पाटलावदार? तूं खरेंच जेजूचो पाटलावदार? तुजे कडेन पवित्र आत्मा आहा? पळय रे, तूं मोगान चलनाय. मोगान चलता जाल्यार पळय तुका पासियेंस ना. तो तुका येता
आणि तो टायम घालता. तो म्हणटा तू तुका सजमत आहे की तू खरें जेजूचो पाटलाव जा, तुजेकडे पवित्र आत्मा हा आणि तू तुकाच फटयताय. पण भाव भयणीनो, हांव जे तुमकां आतां सांगता ते बरे भाशेन आयकात. हे जे फळ हा, हे जे एकूच फळ हा आणि ताका ह्यो 9 वस्तू हात. लव, जॉय, पीस, पेशन्स, काइंडनेस, जेंटलनेस, मीकनेस, सेल्फ कंट्रोल. हे सगळे आमच्यान एका दिसान दिवंक जायना. No. कित्याक हे फळ आमकां सारखें फूल जावंक जाय जाल्यार ताका वेळ लागता. आनी देखून जेन्ना सैतान येता आनी आमकां ताळणी घालता, तो आमकां कितें करूंक सोदता? तो आमकां फटोवंक सोदता. तो आमकां सांगूंक सोदता की तुमी एका भाशेन तुमी फकत ढोंगी, तुमी सांगतात की तुमी तुमचे कडेन पवित्र आत्मा, पूण कसले फळ दिताय रे तूं? कसले फळ दिताय? आता रागार बरी चालूय न्ही, आता तुजो फ्यूज उडलो न्ही, आता खिया रे तुजो पवित्र आत्मा? त्या वेळार तू कितें करताय? त्या वेळार तू कितें करताय? तू रडताय, म्हणटाय सायबा म्हाका बुगोस. एक्चुअली देव तुजे रागार बरीत ना. तुवें देवाक दुखोवंकूय नाय. पूण जेन्ना तुवें तें फळ दिवंक नाय, तुवें कोणाक आमंत्रण दिलाय? आमंत्रण आमी कोणाक दिलां? दुस्मानाक. आमंत्रण आमी दुश्मनाक, सैतानाक दिलां. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी फळ पवित्र आत्म्याचें फळ आमी दिना, आमी फकत आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाय. कित्याक आमकां ती संय जाल्या ल्हानपणांत. कित्याक आमी चुकल्या, सायबा बुगोस, सायबा बुगोस. आमी वयर पळयता आनी आमी म्हणटा सायबा म्हाका पाद्रीन कितें म्हाका 20 तेर्स म्हणपाक दिले, तें दिसतलें. हांव तें तो करपाक तयार आहा. तुवें 20 तेर्स केले, वो एक नमान मोरये मोडली, तें कांयच चलना भाव भयणीनो. आमी समजतात की आमच्या पोरण्या वरवीं देव म्हाका बक्षितलो. देवान आमकां ऑलरेडी बक्षिल्या. आमी केन्नाच आमी ताजेर दुबाव केन्नाच दवरपाची गरज ना. आमी आतां वी आर नॉट सिन कॉन्शियस एनीमोर. वी आर गॉड कॉन्शियस. देव आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर. पूण फळ आमी दिवंक ना जाल्यार आमी फकत आमच्या मनाची नडसणणी करूंक जाय. आनी भाव भयणीनो, आमी जुवाचो 15वा विसवोर तिचो वसोया आमी. जेजू म्हणटालो आमी सगळ्यांनी कितें करूंक जाय? आमी फळ दिवंक जाय. होय की ना? होय. पळोवया जुवाचो 15वा विसवोर वोर्ड 5. जॉन चॅप्टर 15 वर्स नंबर 5. पळोवया कितें म्हणटा जेजू तिचो. हांव दाखवेल, तुमी फाटे. जी कोण मोचे सोबें रिगून रावतात, आयजाचे सोबें हांव रिगून रावता, ती सुबां फळां दितात. कित्याक मोचे विरीत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हणटच जेजू आमकां सांगूंक सोदता की तो जावन आसा एक दाखवेळ आनी आमी जावन आसा फांटे. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना तो दाखवेळ आमी कितले फाटी आयकलां, कितले फाटी आमी शिकोण आयकल्या. या जाग्यार बुधवारा दिसा आमी कितले फाटी शिकोण आयकल्या. जेजू जावन आसा दाखवेळ, आमी जावन आसा फांटे, आमी रिगून रावंक जाय, आमी तोगतात तसली फळां दिवंक जाय, हें आयकलां आमी. पूण भाव भयणीनो, जे हांव तुमकां आयज सांगूंक सोदतां तें बरे भाशेन आयका. आमी जाणो, आमकां शिकोवन दिवपाची गरज ना. आमी जाणो की एका झाडाक फांटे आसत जाल्यार सदांच फांटे आसतात. फळां फकत फांट्याचेर येतात. झाड व्हडलें जाता, ताका फांटे आसतात, मागीर ताजी फळां येतात. आंबे सदांच फांट्याचेर आसतात. पूण त्या फांट्यांक आंबे दिवंक जाय जाल्यार तो फांटो बरो आसूंक जाय आनी त्या झाडा कडेन चिपकून रावंक जाय. होय की ना? होय. तो फांटो जो आसा त्या झाडाक चिपकून ना जाल्यार मातसो तुटला, कित्याक रोंटो लागला, ओ मातसो तुटला, ओ कित्याक वाऱ्यान मातशें पेस पडला, तो आतां
पडपाच्या वेळार पावला तुमकां कितें दिसता फोडां आसत पूण थोड्या दिसांनी तो फांटो मरोन वेतलो कित्याक ताका आतां त्या फांट्याक आतां माल लागला आनी त्या फांट्यान आतां जे जमनीत आहा त्या झाडाचें जे ते जॉन म्हणटात ते जमनींतल्यान काडटात ते म्हणजे सॅप म्हणटात ताका ते त्या फांट्या कडेन वेचना आनी तो फांटो मरोन वेतलो तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता आनी जेजूक रिगून रावपाचें म्हणजे कितें खूब लोक हा जो आतां एक नवी रचना जाल्या आयकात बरे भाशेन एक नवी रचना जाल्या तांकां बातिज मेळला पवित्र आत्म्याचो ती खरें जाल्यार जेजूचे पाटलावदार पूण आतां कितें जालां आतां सैतान येयला आनी ताका म्हणटा पळय तुजें जिवीत कितलें बरें जालां कितलें तूं आतां बेसांव आयला कोण येता कोण सांगता तें सैतान पळय तुमी फटवली सैतान सांगतलो की तुजें जिवीत बरें जालां भाव भयणीनो सैतानाची गरज ना सांगपाक हांव म्हज्या मनाक सांगता पळय आतां हांवें बातीस घेतला आतां हांव जेजूचे उतर आयकता पळय म्हजें जिवीत कितलें बरें जालां कितलें म्हजी बेसांव पडटा म्हज्या जिवितांत जेन्ना ही बेसांव म्हज्या जिवितांत व्हांवता आतां कितें घडटा प्रेज गॉड आतां कितें घडटा आतां जें हांव देवाचे उतर आनीक रिगून रावंक जाय आतां हांव मातसो डील रावता आनी जें बेसांव म्हजे कडेन येता त्या बेसांवांनी हांव बुडून वेता आयकतात भाव भयणीनो तुम्ही वोपार जेजून दिल्ली कोणाची वोपार दिल्ली ती पयली वोपार दिल्ली पॅरेबल ऑफ द सोअर एंड द सीड ताका म्हणटात पॅरेबल ऑफ द वोपाराची बियाची वोपार आ बियाची वोपार आनी थिंचोर आसले 4 जमनी एक जमनी वाटेर पडटा दुसरी खोडपार पडटा आनी तिसरी खंयची कांट्यांनी पडटा होय की ना आनी जेन्ना ते बी कांट्यांनी पडटा कितें घडटा ते वयर व्हड जाता पूण कांटे कितें करतात त्या झाडाक आतां चिपकून दवरतात व्हड जावपाक चान्स दिना वय ते झाड जालां व्हडलें जालां पूण ते आतां कांट्यांनी येयलां आतां सगळे ते कांटे ताका घट धरून दवरतात आनी ते आतां झाड फळ दिवपाक कित्याक आमी जाणो की जेन्ना ती वोपार आमी शिकल्या ह्यो सगळ्यो संवसाराच्यो वस्तू ह्यो सगळी बेसांव जी येता कित्याक जेन्ना पयल्या जाग्यार हांव पास जाता फुडें हांव म्हणटा म्हाका सजमणी मेळल्या उतराची खूब लोकांक सजमणी मेळल्या उतराची आतां ते सजमणी मेळल्या उपरांत तेजे उपरांत आतां तांचे जी पांव आहात ती सामकी खोल जातात वय आतां बरें जाता सगळें आतां आमकां कितें मेळटा आतां आमकां बेसांव मेळटा पूण जेन्ना आमकां बेसांव मेळटा सगळें आमच्या जिवितांत बरें व्हांवता पयस दुडू येतात आमचें नांव आमकां बरें सगळें आमच्या घासता आतां सगळें बरें आहा खूब वस्तू येयल्या कितें घडटा भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर सोडून देवाचें उतर जें आमी शिकताले ताची नियाळ कोत्ताले सगळें आतां आमी तें सोडून आमची चोत्राय कोणाचेर दवरता आमच्या बेसांवाचेर ऑन आवर ब्लेसिंग्स प्रेज गॉड होय नवी गाडी आयली नवो फोन येयलो नवें गार्डन येयलें नवी सर्वीस मेळ्ळी सगळ्यो वस्तू ज्यो आयल्यो आतां आमची चोत्राय ताचेर वेता आतां म्हाजे कडेन पयलीं एकूच घर आसलें आतां म्हजे कडेन कितलीं घरां आहात 2 ना 3 आहात आतां सगळो म्हजो वेळ कित्याक वेता म्हाका रावपाक जाय एक घर पूण आमचे कडेन दुसरें आहा तिसरें आहा तेचो मेंटेनन्स करूंक जाय ताका शिमीट घालूंक जाय ताका रियों घालूंक जाय तिचोर माती गोबर घालूंक जाय त्या गार्डनाक ती सगळीं झाडां वयर काडूंक जाय आतां कितलो वेळ वेता म्हजो म्हणजे भाव भयणीनो
जेन्ना हांव आतां बेसांनी बुडटा, जेन्ना बेसांनी बुडटा आतां कितें जाता? कितें जाता हांव विचारूंक सोदता तुमकां. आतां आमच्यान ही जी फळां जी हांवें दिवंक जाय ती हांव दिवपाक पावना. कित्याक भाव भयणीनो, सगळो म्हजो वेळ वता ह्या म्हजी बेसांव जी म्हाका मेळटा ती. आनी भाव भयणीनो, ह्या जाग्यार हांव तुमकां खरेंच सांगता, ह्या तिसऱ्या जाग्यार खूब क्रिस्तांव लोक पडटा. Praise God. वय ब्रदर. खूब क्रिस्तांव लोक पडटा. पयले म्हाका सोजमणी मेळटा, बरी उमेदीन येता, मागीर ते खडपान मातशें खोल वता. आतां सोजमणी मेळल्या, आतां कोणाचेर वायट पडना. आनी आतां ते सगळीं बेसांव येतकूच सैतानान ते आतां सैतान जाणो की आतां तुका भितर हा, तुका सोजमणी हा, तुका सगळें बरेंपण देवाचें मेळटा, तो आतां तुज्या वाटेन येना. ताका आतां गरजूच ना. कितें घडटा त्या वेळार भाव भयणीनो, जेतलें देव म्हाका दिता म्हजी चोत्राय देवाचेर दवरिनासतना हांव म्हज्या बेसांवचेर दवरता. आनी आतां हांव ती फळां दिवपाक पावना. कित्याक आतां आनी त्या वेळार जेन्ना हांव बेसांवनी बुडून हांव तुमकां सांगता भाव भयणीनो, सैतान तुज्या वाटेर केन्नाच वचना. सैतान तुज्या वाटेर केन्नाच वचना. जाणय कित्याक तो जाणो तुजे वाटेन वचत जाल्यार तूं पोत्तून म्हणटा सायबा पडलें कितें, तो तुका सोडटलो. कित्याक तूं आतां तुजी सगळो वेळ तुजो कित्याचेर दवरताय? बेसांवाचेर. संवसारी वस्तूचेर. बेसांवाचेर, वस्तूंचेर. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना अशें घडटा आमी आमकांच फटयता. कित्याक आमी सोजमना कितें हय म्हाका उतराची सोजमणी हा, हांव कोणाचेर वायट करिना, म्हाका इतलें बेसांव मेळलां. आनी देंवचार म्हणटा पळय हांकां आनी त्रास कित्याक दिवपाक, ती आतां कसलीच फळां दिनात, ती आतां इतली बिजी आहात, इतली आतां वावरां तांकां आतां गरज ना फळां दिवपाक. तांकां हांव तांकां सोडटा. कित्याक ती इतलें बरें काम करता म्हज्या राजवडकीन, की ती कसलीच फळां दिना. ज्या दिसा हांव फळां दिवपाक बंद करता भाव भयणीनो, हांव एक्चुअली कोणाक वायट करिनासतना हांव कोणाक वायट करिना, पूण हांव सैतानाच्या ताब्यान घोट आसा. म्हणटोच जो कोण बेसांवनी बोल्ला, आयकात, जो कोण बेसांवनी बोल्ला, हाणे भाव भयणीनो, कित्याक देव आमकां बेसांवनी बोत्ता? डू यू नो वाय गॉड ब्लेसीस अस? कोण म्हाका सांगतलो? देव तुका आनी म्हाका बेसांवनी कित्याक बोत्ता? कित्याक तो आमचो मोग करता. To bless others. To bless others. Who said that? Who said Olivia. that? Olivia. Praise God. वाव. भयणीनो, आयकात बरे भाशेन, आमी खरे पाटलावदार जेजूचे, आमी खरे क्रिस्तांव, आनी आतां आमी देवाच्या उतरान रिगून आसा, आनी आतां आमी उतर पाळटा आनी देव आमकां बेसांवनी बोत्ता. आमी खरे पाटलावदार जाल्यार आमी आमच्या बेसांव फाटल्यान धांवचे ना. आमी कोणा फाटल्यान धांवतले जाणय? आमी फाटल्यान धांवतले मनशा फाटल्यान. तांकां ते आमी जे बेसांव मेळला त्या बेसांव वरवीं तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक. Praise God. I am blessed to be a A blessing. blessing to others. देखून सैतानाक नाका खऱ्या भावार्थींक बेसांव मेळलेलें. आयकत बरे भाशेन भाव भयणीनो, तूं आतां तुज्या बेसांवाचेर चोत्राय दवरिनाय, तूं बेसांव घेताय. देखून ताका नाका की खऱ्या भावार्थीक खूब बेसांव बोरलेलें तो त्रास करतलो. तो जाणो तुका बेसांव देव बोत्ता म्हणून. कित्याक तूं तें बेसांव तुजेरूच हें करचो न्हय, तुजेरूच पयशे दुडू हें करचो न्हय, खर्च करचो न्हय. ते दुडू तूं आतां देवाच्या राज्यान, देवाचें राज फुडें सरपाक तूं आतां मागूत करता. आनी देखून सैतान तुज्या फाटल्यान धाकतलो. पूण भाव भयणीनो, ज्या दिसा म्हाका सजमणी मेळटा
देवान म्हाका बेसांव दिला कित्याक सगळें बरें जे म्हाका मेळना देव म्हाका सदांच बरें करता कितें म्हाका बरें मेळत जाल्यार तें देवाचें देव आमकां कितेंच वायट दिना सैतान कितें करता जाणा सैतान आमकां पोल्यूट करता तो आतां आमचे वाटेन वचना कित्याक तिसऱ्या टायमार जेन्ना ते आमी बेसांवनी बसता आमी आतां आमची चोत्राय जेजूचेर ताच्या उतराचेर ते तोक्तात तसली फळां दिवपाक आमी वावर करिना पूण आमी फकत आमच्या बेसांवनी बुडून आसता भाव भयणीनो जाणें कितें घडटा सैतान तुका सोडटा तूं आतां सजमताय तूं तुकाच फटयता हांव इगोर्जेक वेता बायबल क्लासीक वेता पळय म्हज्या जिवितांत कितलें बरें आहा तूं आतां फटयताय पूण कांयच कसलींच फळां दिनाय आयकताय भाव भयणीनो तुमी वय वय ब्रदर खूब लोक ह्या जाग्यार पडटा आनी जेजू म्हणटा हांव जावन आसा दाखवेल आनी तुमी जावन आसा म्हजे फांटे जेन्ना तुमी म्हजे भितर चिपकून रावतल्यार लोक तुमचेर आड येतलो सैतान तुमचेर आड येतलो खूब त्रास करतलो कित्याक जाणाय ताका नाका तुमी फळां दिवली ताका नाका आनी भाव भयणीनो जेन्ना ताका फळां आमी दिल्ली नाका तुमकां कितें सजमतात तुमी आमी कोणाक दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दितली केन्नाच ना रितीराक वेतली आमी बायबल स्टडीक वेतली पूण जेन्ना आमी कोणाक देवाचें उतर दिवंक जाय कोणाक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाय तेन्ना आमी म्हणटले तो ब्रादर हा मारिया हा पाद्री हा ते प्रिचर हा लॉसन हा थॉमसन हा ते सगळे प्रिचर हा ते हाडटात आमी कांय करपाची गरज ना आमी फकत आयकोपाची गरज आमी तोंड उक्तें करिना आमची गोवायकी दिना आमी कांय जेजूच्या राज्यान कसलीच फळां हाडना आनी जितले दीस फुडें वतात भाव भयणीनो देवाची कृपा आसा देवाची म्हणटा ते काकूत आसा ताची काकूत नासली जाल्यार आमी सगळीं भायर पडटलीं पूण ताची काकूत आसा म्हणून तो आमकां हें उतर शिकयता तो आमकां सजमणी दिवंक जाता कित्याक आमी पळयलां कालच्या बुधवारा दीस जुवाचो 15-20 वोट 16 परतून वचया त्या स्क्रिप्चरा कडेन परतून वचया जुवाचो 15-20 वोट 16 ह्या दिसांनी हांव फकत हो एकूच स्क्रिप्चर हांव शिकता तुमी समजता की हांव खूब बायबल शिकता ह्या स्क्रिप्चराचेर आतां म्हाका दिसता 3 म्हयने जाले ह्या स्क्रिप्चराचेर हांव सामको स्टक जाला ह्या स्क्रिप्चराचेर सामको स्टक जाला फुडेंच वचोंक जायना म्हाका ह्या स्क्रिप्चर देखून हांव तुमकां जे म्हाका पवित्र आत्मा सांगता तेच हांव तुमकां सांगता म्हाका दिसता हो स्क्रिप्चर आतां आमचे खूब बुधवार दीस हो स्क्रिप्चर हांव विचारतलो हो शिकयतलो हांव वाचुया 15-20 वोट 16 तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी पेचे आनी फळां दिवची तोक्तात तसलीं फळां अशें म्हजे नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो कालच्या बुधवार दीस भाव भयणीनो आमी शिकल्या की अशें म्हज्या नांवीन बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो आमकां सगळ्यांक हो स्क्रिप्चर जे निमाणें बरयलां ह्या स्क्रिप्चरान आमकां सगळ्यांक फळां नाका जेन्ना आमी मागणें केलें आमकां तें फावो जावंक जाय हांव विचारता तुमकां जेन्ना आमी मागणें केलें आमकां तें मेळोंक जाय वय की ना वय ब्रदर वय वय ब्रदर पळय तुमी चुकल्यात परतून चुकल्यात तुमी चुकल्यात हांव मागणें करतस म्हाका देव दितलो ना दिले दिलो हा हांव मागणें करीत जाल्यार देव म्हाका दितलो हो म्हजो भावार्थ हा म्हणून हांव जेन्ना मागणें करता म्हज्या भावार्थ वरवीं तें म्हाका मेळटा भावार्था वेरी भावार्थ वेळी म्हाका मेळटा वय की ना म्हजो भावार्थ गोट आसूंक जाय जाल्यार कितें आसूंक जाय भाव भयणीनो म्हजे कडेन उतर आसूंक जाय
उतर आणि पवित्र आत्मा आसूंक जाय होय की ना हय Praise God. फकत उतर आसत जाल्यार पूण पवित्र आत्मा ना जाल्यार हांव कितें करतलो बरें हांव विचारता तुमकां म्हजे कडेन पवित्र आत्मा ना हांव उतर आयकतां हांव उतर कोत्तां पूण पवित्र आत्मा ना हांव कितें करतलो तुका ती जाणवाय जाणवाय मेळची ना पवित्र आत्म्यांतल्यान जाणवाय करतलो हांव फकत धर्म करतलो ओके ओके बाबडे न्हू पळयात कोत बाबा बाबडे हांव पळयात आमी सदांच समजता की कोण देवाचें उतर पाळटा कोण म्हणटा जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो जेजूच्या गायांनी बरो जालो आनी कितले फाटी म्हणलें आतां 15 मिनटां केलीं आतां म्हाका दिसता 25 फाटी म्हणलें जेजूच्या गायांनी बरो जालो जेजूच्या गायांनी बरो जालो जेजूच्या गायांनी मंत्र केलो हांवें आतां 100 फाटी म्हणलें मेजले हाचेर कोंताचेर मेजलें 100 फाटी म्हणल्यार उठलो सगळीं फोडटा 100 फाटी म्हणल्यार म्हाका दिसता आनी 200 फाटी म्हणया आनी 200 फाटी म्हणया पहा भयणीनो फकत उतर म्हजे कडेन आसत जाल्यार आनी हांव मोठ्या भाशेन बडा 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 तेर्स केले बांगडे म्हणले म्हाका फायदो जातलो ना केन्नाच जावचो ना कित्याक हांव कितें करतां देवाचें उतर जाणा पासून हांव धर्म करतां आयकतात तुमी होय God. ज्या दिसा म्हजे कडेन पवित्र आत्मा म्हाका 50 फाटी 100 फाटी दिसाक 200 फाटी म्हणपाची गरज ना हांव फकत एक फाटी म्हणटा पूण म्हाका सजमण्या कित्याक तें उतर म्हज्या काळजांतल्यान सुट्टा केन्ना म्हजे कडेन पवित्र आत्मा आसा आनी तें उतर आसा जें म्हज्या तोंडांतल्यान एक फाटी सुट्टा आतां तें फळ म्हज्या जिवितांत मेवता हांव तें 100 फाटी म्हणटा म्हणून भटा भाशेन घडा 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 केलें म्हणून म्हाका ताजो फायदो मेळचो ना आयकतात तुमी भाव भयणीनो खूब जाणां आजून सजमोंक ना पोत्तून सांगता आमकां खंयचो तरी शिकयला की आमी देवा कडेन खूब फाटी मागणें केलें खूब फाटी ताका सांगलें आतां देव म्हणटलो कितें अरे बाबा इतले तेर्स केले ताणें 200 फाटी म्हणलें तो स्क्रिप्चर 500 फाटी म्हणलो आनी आतां 500 फाटी म्हणला म्हणून हांवें वावर केला म्हणून आतां तें म्हाका मेवचेंच पडटलें होय की ना ना कित्याक जेन्ना हांव तें कोत्तां इतलो वावर कोत्तां हांव म्हजे पदवेन कोत्तां म्हजे परफॉर्मन्स कोत्तां पूण ज्या दिसा पवित्र आत्मा तें भितरल्यान तें म्हज्या तोंडांतल्यान सोडटा तें उतर भाव भयणीनो जाणा कितें घडटा तें देवान जेन्ना म्हणलें लेट देयर बी लायट आतां ह्या वेळार हें जावनी उजवाड जावनी हांव उजवाड जावनी म्हणीत रावलो तो ना एकूच फावटी उलयलो एकूच फाटी म्हणलें लेट देयर बी लायट उजवाड जावनी उजवाड येयलो तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना हांव त्या उतरान रिगून रावतां हांवें आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान त्या उतराचेर हांवें नियाळ केला हांवें तें चिंतलां हांवें तें उतर चिंतलां म्हज्या मनान म्हज्या काळजान ताचेर हांवें निचो केला म्हणजे हांवें कितें म्हणटात रिफ्लेक्शन केलां मेडिटेट केलां नियाड हांवें मनाची नोरसवणी केल्या आतां तें उतर म्हजे भितर कितें जालां मास जालां तें उतर जेन्ना म्हज्या भितर मास जाता तेन्नाच की भाव भयणो तें उतर म्हाका फळ दिता आनी भाव भयणीनो जेन्ना समज हांव तुमकां एक उदाहरण दितां एग्जाम्पल दितां पयली चीट पेद्रूची 2:24 कितें म्हणटा तुमी सगळीं जाणा कितें म्हणटा तो जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या होय की ना ज्या दिसा जेजूच्या गायांनी हांव बरी जालां कसले म्हाका आडकोळ येयल्या कसले म्हाका त्रास येयल्या आनी तें उतर घेवन वय म्हाका खूब एंटीबायोटिक्स दिल्या म्हाका दोतोरान हें सांगलां तें सांगलां हो टेस्ट कोर तो टेस्ट कोर हें ब्लड प्रेशर कोर ही पिल्लां घे हो टेस्ट सगळें सांगलां पूण हांव म्हजी चोत्राय कित्याचेर दवरल्या त्या उतराचेर
आर्गान तुका जेजू तुझ्या गाण्यां बरोबर हांव ताचे नियाळ केला आनी हांव नियाळ केन्ना करता फकत म्हाका दोतोर सांगता तेन्ना तुमकां दिसता तुका पाट करून तुका ती पेपणी मेवतली ना कित्याक आमी परिस्थिती येतकूच तेन्नाच आमी देवाचें उतर घेता आनी आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक सोदता पूण भाव भयणीनो जेन्ना आमची सावूत बरी आमच्या जिवितांत पिडा रोग ना तेन्ना खरेपणी आमी देवाच्या उतरान रिगून रावता काय आमी विचारता तुमकां जेन्ना हांव देवाच्या उतरान रिगून रावता जेन्ना म्हजें जिवितांत सगळें बरें आहा म्हजी सावूत बरी आहा म्हजी सर्वीस बरी आहा म्हजें काजारी जिवीत आहा म्हजो गोरकार लंडनतान बोटींतल्यान येयला सगळें बरें चलता म्हज्या जिवितांत कांयच उणें ना तेन्ना हांव देवाच्या उतरान रिगून आहा तेन्ना हांव देवा कडसून पयसां कित्याक सगळें बेसांव जें येता म्हज्या जिवितांत तें घेवन हांव बसलां आनी मागीर म्हाका थोडो वेळ मेळलो हांव मागीर देवाचें उतर आयकता थोडे बायबल स्टडीक वेता वो जबाब दिवपाक आमकां गरज ना भाव आमी एक एकली जाणो जेन्ना हांव खरेपणी देवाची चोली देवाचे भुरगे देवाचो पूत जाला हांव म्हजो संबंद जेजूशी केन्नाच सोडिना जाणे कित्याक जेन्ना ज्या भाशेन हांव उठता सकाळीं हांव नाश्तो करता दनपारचो हांव जेवण करता मागीर बदल्यान नाश्तो आनी जेवण करचे पयलीं पेज जेवता मागीर च्या पिवता मागीर रातचें जेवण करता तेच भाशेन भाव भयणीनो ज्या दिसा हांव पवित्र आत्मा आपणायता हांव एक नळी रोचता जाल्यार हो आत्मो जो म्हजो भितर आहा म्हाका ही ताण आनी भूक देवाच्या उतराची तीच आसा आनी हांव देवाचें उतर आनी म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी केन्नाच सोडिना हांव समजा बायबल उक्तो करूना हांव रितीराक वचना पूण हांव देवाच्या उतरान रिगून आसा त्या दाखयल्या कडेन रिगून आसा आनी जेन्ना हांव त्या दाखयल्या कडेन रिगून आसा म्हजो संबंद सदांच म्हज्या जेजूशी घट आसा आनी हांव आतां फळां दिवंक पावता आमेन आयकतात भाव भयणीनो म्हणजे आमी फकत फळां दिवंक जाय केन्ना नातालांची परब येता तेन्ना कोरेजमाचो वेळ येता तेन्ना समजा एक रितीर जालो तेन्ना आमी बुधवार दीस एक दीस आमी बायबल स्टडीक येयला तेन्नाच की आमी फळां दिवंक जाय आमी फळां दिवंक जाय एक येतल्या थोडे एवरी डे आय मस्ट कीप फ्रूट आमी भाव भयणीनो दीस जाल्या उपरांत आमचो दीस काबार जाल्या उपरांत आमी चिंतूंक जाय पवित्र आत्म्या आयज कोणाक हांवें हाडला तुज्या राजान कोणाक बरी खबर दिल्या कोणाक हांवें बरी खबर सांगल्या कोणाक हांवें तुज्या राजान आमंत्रण दिलां कोणाक हांवें तें बी तुजें उतराचें बी हांवें कोणाच्या जिवितांत घालां आमी हो चिंतांक काय हो हें आमी चिंता आयज हांवें बरें सकाळीं बरें मीस केलें हांवें तेर्स केलो हांव बायबल स्टडी केली ताज्या उपरांत हांव म्हज्या कामान बुडलो कोणाक खबर दिली हांवें जेजूची कोणाक जेजूची खबर दिली हांवें कोणाक हांवें भाव भयणीनो जेन्ना जेजू पत्तून आमी ते स्क्रिप्चरा कडेन या जुवाचो 15-20 वर्ड 16 पत्तून या आमी पत्तून वाचूया तुम्ही म्हाका विचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विचून काडल्या म्हणजे कोणें आमकां विचून काडल्या जेजून आमकां विचून काडल्या म्हणजे आमी ताका विचून काडूंक ना म्हणजे आमी देवा कडेन येवंक ना आमच्या पदवेन आमच्या मोगान देवान आमकां विचून काडल्या जेजून आमकां विचून काडल्या की ना आनी विचून काडल्या उपरांत ताणे तुका आनी म्हाका नेमल्यात म्हणजे नेमल्यात कोहें पवित्र आत्म्या उदेशी पवित्र आत्मो दिला आमकां होय की ना म्हणटच आमकां नेमल्यात जाल्यार आनी ताणे आपलो पवित्र आत्मो दिला जाल्यार तो पवित्र आत्मो तुका आनी म्हाका कित्याक दिला बिस्तर म्हजे दुसऱ्यांक सांगपाक म्हजे कडेन पवित्र आत्मो आहा म्हजे कडेन पवित्र आत्मो आहा
सगळ्यांक सांगपाक हो पवित्र आत्मो दिला तुका आनी म्हाका तोखतात तसली फळां दिवपाक. होय. हांव विचारता तुमकां भाव भयणीनो, आमी शिकता की सगळ्यांनी आमी फळां दिवंक जाय. एक तर आमी कालच्या बुधवार शिकल्या की आमी असली आमी आमचे पासून फळां दिवंक जाय. म्हणजे जी फळां आमी दिता मोगाची, लाभ, जॉय, पीस, पेशन्स, कायंडनेस, जेंटलनेस ही आमी दिता दुसऱ्यांक. एक झाडाचें फळ, झाड एक फळ जे दिता ते आपणाकूच दिना. आंबे जे झाड दिता ते आंबे दिता दुसऱ्यांक. तेच भाशेन जे मोगाचें फळ दिता, पासियाचें दिता, हे सगळे शांतीचें दिता, लाभ, जॉय, पीस, पेशन्स, कायंडनेस ही जे फळां दिता ही सदांच दुसऱ्यांक जातात. होय की ना? कित्याक काय फळां दिता? कित्याक ते फळांनी ते फळ दिता. म्हणजे आपण तीच मिस्टेक करता. म्हणजे एक फळ आमी दिवंक पावता पूण ताका कितें आसता, ऑल दोज 9 एलिमेंट्स ताका आहात. म्हणून जेन्ना ते फळ दिता लोक जो ते फळ घेता तुजे कडसून, अरे ताजे कडेन जे हा म्हाकाय जाय. आता ती तुझ्या कडेन येतात, तुझ्या कडेन येतात आनी आमकां विचारतात, बाबा तुजे कडेन जे हा तें खंय हा तुजे कडेन? तेन्नाच की म्हज्या नाका जेजू परगट करूंक जाता. होय की ना? होय ब्रदर. होय की ना? आता येस ब्रदर. तू ते फळ दिनाय आनी तू वेताय थंयसर, जाणय रे जेजू आमचे पासून खुरसार मेलो आनी ताणें आपलें रोगत वारयलें. म्हणटच हांव कितें करूं? तो मेलो, हांव कितें करूं? तुका ती खबर दिवपाची गरज ना. तूं आतां तुजे कडेन जेजू हा जाल्यार तूं आतां तें फळ दी. ती आतां तें फळ पळोवन जे तुजे कडेन हा तें तुका मागतली. आयकतात भाव भयणीनो? होय ब्रदर. हांव तुमकां म्हजी एक ल्हान गोवायकी दितां. कालच्या मंगळारा दीस ह्या आमच्या सोसायटीन म्हाका कोणें दांडो मारलो. आयकतात तुमी? म्हणटच म्हजो हात तुटोंक ना पूण स्टिचीस पडले म्हाका. मातसो हात म्हज्या बोटाचेर मातसो लागलो, पाटीक म्हाज्या मारलो. हांगा कोण मातसो कोण काम करूंक दिनासलो आनी हांव चेअरमॅन सोसायटीचो. हांवें तांकां त्या कामगारांक सांगलें काम करात. ती सोड. म्हाका हॉस्पिटलांत व्हेलो आनी थिंचो हॉस्पिटलांत वेतकूच म्हाका बँडेज घालो आनी तें सगळें जालें म्हजें. हांव मागीर परतून घरा येयलो. म्हाका सांगलें 2 दिसांनी थिंचो ड्रेसींग करपाक येवंक जाय. कित्याक ती पुलीस केस जाली. म्हाका वेचेंच पडलें. 2 दिसां उपरांत जेन्ना हांव गेलो थंयसर एक हिंदू बायल आसली आनी ती आपल्या पुताक घेवन थंयसर येयल्ली. आनी ती तिचो सांगताली, जेन्ना म्हजें ड्रेसींग चलतालें तिचो पूत लागीं आसलो. आनी म्हणून ती म्हणूंक लागली म्हाका, तिचो सिस्टरीक म्हणूंक लागली, आमकां खूब त्रास जाता. म्हजो घरकार आतां 4 वर्सां जाल्यां भायर पडला. ती एकदम म्हातारी न्ही ती. म्हाका दिसता 40 वर्सांची, तिचो 20 वर्सांचो भुरगो. आनी म्हणून आमचे कडेन गाडी ना. आमी सामकी भितर रावता. भितर कोण रिक्षा येना, भितर गाडी बसपाक बाट ना आनी फकत स्कूटर वेता. पूण आमकां कोणा कडेन स्कूटर ना आनी आमकां चलोन थंयसर त्या रस्त्यार येवचें पडटा. आनी मागीर कोण रिक्षा गेलो जाल्यार कोण बाटीर गेलो जाल्यार मागीर आमकां ती रिक्षा कॉल करची पडटा आनी मागीर आमचें येवचें पडटा. आनी हांव आयकतां. हांवें त्या बायलेक विचारलें, तूं खंय रावताय? ती म्हणून लागली, हांव बस्तोड्यार रावतां. हांवें म्हणलें हांवूय रावतां बस्तोड्यार. हांवूय बस्तोड्यार रावतां. पूण हांवें म्हणलें खिचो वाडो, हे वाडो. तिणें म्हाका तो वाडो सांगलो. हांवूय नको खिचो वाडो. म्हाका कळ्ळें की ते चड पयस ना, सुमार 2-3 किलोमिटर हा. हांवें म्हणलें तिका, पळय हांव 2-2 दिसांनी हांगा जाग्यार येता कित्याक म्हाकाय अशें ड्रेसींग हा. पूण हांव तुका सदां तुज्या पुताक हांगा हाडटा कित्याक ताका सदां हाडूंक जाय. ताका कोणें मारलो, मोटरसायकल ताचेर मारली, तो चलयतालो म्हणून गाडी मारली ताका आनी तो धांवून गेलो. ताका उडयलो जमनीचेर आनी ताका ताजें सकल फोडलें आनी ताका कितें खूब त्रास जाता. 3 सुमान आतां तो त्रासान पडला म्हणून आतां हिट एंड रन केस. आनी हांवें म्हणलें ताका, डोंट वरी, हांव तुका हाडटां आनी तुका हांव घरा पावयतां. 4 दीस जाले. हांवें ताका कांय जेजूची खबर दिवंक ना.
पवित्र आत्मा म्हाका काय म्हणूना पवित्र आत्मा म्हणला तांकां फुकट मोग दी सामको वाट घरा कडेन वच तांकां घरा कडेन म्हणजे जाग्यार गाडी येता तितल्या परस व्हर गाडयेन घाल व्हर ताका राव थिंचून जाल्या उपरांत हांव गाडी पार्क करतालो पोत्तून वेतालो न्हिजोर कित्याक ताका 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 जाय बसोंक थंयसर व्हडलो लायन रावता तांची पिलो घेतालो मातशें म्हणजे ताका सिस्टरी दितालो ताका मातसो बसयतालो कितें करतालो 4 दीस जाले काल भाव भयणीनो जेन्ना हांवें तिका सांगलें की हांव येता व्हरपाक म्हणून तांकां मातसो लेट जालो कित्याक त्या भुरग्याक ताका ताका ड्रेस करपाक तो खूब त्रासान आहा तो खूब दुखेन आहा पूण ती येयली सुमार 20 मिनटां लेट येयली म्हणलें सॉरी सॉरी सर सॉरी हांवें म्हणलें कांयच भिरांत घेनाका कांयच डोंट वरी या ज्या वेळार ती गाडयेन बसली त्या वेळार जेन्ना 20 मिनटां लेट जाली पवित्र आत्मा म्हाका म्हणटा तुवें 4 दीस ताका जेजूची खबर दिवना तुजें तोंड उक्तें कर आनी तांचे पासून तांकां सांग जेजूची खबर सांग तांकां जेजूची खबर हिंदू लोक तो ती बायल हिंदू तो पूत हिंदू आणि कोणे अजून पासून मागणे करूंक ना ताचेर 4 दीस कांयच करूंक ना तो त्रासान बुडल्या त्रासान खूब दुखा रगत मारतात आता सुमार 3 सुमान जाले वेता येता पिल्लां दीत रावता काल पवित्र आत्मा म्हणून लागलो म्हाका तांकां उतर शिकय तांकां सांग जेजून कितें केलां तें कित्याक जो लोक धर्म करता तो कितें करता तो बाती घालता फुलां घालता उपास करता 12 सुक्यार 13 ब्रोस्त्यार करतात आमचो क्रिस्तांव लोक ते करता तांचे भाशेन पुजा करता हे करता ताका आमी समजता आमच्या पुण्या वरवीं आमकां सगळे देवाचे मेळटले म्हणून पूण अजून सजमणी ना की देवान सगळे केला म्हाका फकत बाबा जेजूचेर वय की ना तसं हांवें तिका सांगलें त्या मायन सांगलें म्हज्या जेजून सगळे म्हाका कोल केला तुमी काजाराक बसत जाल्यार तुमी तुमकां जेवणाचो वेळ पावलो तुमी बसतले तेका कोणच्या काय म्हणटले म्हाका भूक लागली तुमी मेजार वेतले आमी मेजार वेतले म्हणूंक लागली तेच भाशेन हांवें तिका सांगलें हांवें म्हणलें आमच्या जेजून खुर्सार सगळे काबार केला म्हाका कांयच करपाची गरज ना म्हाका फकत भावान धरूंक जाय ताणें केला म्हणजे आमकां आतां प्रश्न विचारता आमी आतां हे उपास करपाची गरज ना ते मागीर आमी उपास करता आनी मागीर ते मेणबत्ती घालता मागीर ते पुजा करता गरज ना आमकां हांवें म्हणलें जेन्ना तूं जेजूचेर बावट दवरताय आतां तुका ती पुजा आनी ते अगरबत्ती आनी ते करपाची गरज ना कित्याक ताणें सगळें तयार दवरलां तुका अशें म्हणूंक लागली बरी खबर मरे हांव कोणेच सांगना अशें की ज्या भाशेन ती करतात आमी करतात आमी उपास करता आमी नवेरा करता आमी 12 सुक्रार करता 13 बेस्तार गडा 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 मांडे करता लादाई करता माती घालता फुलां घालता त्या लोकां भाशेन आमी करता ती सगळे क्रिस्तांव म्हणून ते करतात तांची मातशी स्टायल दुसरी ती अशें करीत जाल्यार आमी अशें करता रावंड करता ती लेफ्ट टू रायट करीत जाल्यार आमी रायट टू लेफ्ट करता ती अशी सजमणी तांकां सगळे तेच भाशेन करपाचें काम पूण भाव भयणीनो जेन्ना ते बायलेक त्या चेड्याक सजमणी मेळली की जेजून सगळें केलां सगळें तयार दवरलां ती आपल्या भाशेन आयकता आनी म्हणटा ब्रदर म्हणजे देवान आमकां सगळें केलां म्हणलें वय सगळें केलां तूं आतां जेजूचेर भावाक धरपाक तयार आसा तुज्या पुताचेर मागणें करूं आतां सर ब्रदर पयलो सर आतां ब्रदर कर ब्रदर तुज्या पुताचेर प्रेयर कर आनी गाडी सुटच्या पयलीं 15 मिनटां त्याच जाग्यार आसा ताका देवाची उदरशी एक फावटी कॉमेस केली गाडी चलोवपाक मागीर हात करून धरून मागणें करूंक जायना म्हणजे म्हजें प्रिचींग जालें स्टार्टींग पॉयंट ओन्ली प्रिचींग 15 मिनटां प्रिचींग जालें त्याचे उपरांत मागणें जालें आनी त्याचे उपरांत गेलो हांव ताका सोडलो आनी हांव परतून येयलो आयज सकाळीं म्हजो टर्न आसलो ड्रेसींग करपाक आयज भाव भयणीनो ताची दूख इतली कमी जाल्या ताची दूख इतले ताचे त्रास कमी जाल्या
तो आता उमेदीन येयला आणि ती म्हाका काल सांजे राती देव बरें करूं म्हण थंय मागणें केल्या इतलें बरें दिसलें म्हणून. आता हांव विचारता तुमकां, हांव खरेंच विचारता तुमकां, जे हांवें केलां तुमकां दिसता हांवें व्हडलें काम केलां? हांव तुमकां आतां सांगता, तुमकां दिसता हांवें व्हडलें काम केलें? हांवें व्हडलें काम करूंक ना. ना. हांवें व्हडलें काम करूंक ना. जे म्हाका पवित्र आत्म्यान सांगलें कर म्हणून तितलेंच हांवें केलें. म्हाका खूब आसली उमेद, अरे तिका तांकां व्हरतलो बसतड्याक पावयतलो आनी हांव मातसो सोशल सर्वीस करतलो. म्हाका चुचुरें दिसलें. चुचुरें फकत दिसलें जाल्यार पूण जेजू दिवंक ना जाल्यार ते चुचुरें तुजें सगळें ती फकाणां. ती फकाणां. कित्याक जे कितें दिवंक जाय तें जावन आसा जेजू. जेजू दिवंक नाय जाल्यार कांयच बरें करूंक ना. आमेन. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आयज आमकां त्या जुवाच्या 15-20 वर्स सोडा म्हणटा, हांवें तुमकां विचून काडल्यात, हांवें तुका नेमल्यात आनी तोखतात तसली फळां दिवपाक हांवें तुमकां नेमल्यात. ही तोखतात तसली फळां जावन आसा कोणान गांवकांतलो जेजूच्या उजवाडांत तें जावन आसा तोखतात तसली फळां. हालेलुया. थँक यू जीसस. कितलीं जाणां आमी आमच्या जाग्याचेर आमी काम करता त्या जाग्याचेर, केन्ना आमी गाडयेन येता, ट्रेनीन येता, बशीन येता, आमी थकल्या आमी चिंता आमी आतां रांदूंक जाय, पूण तिचो तुजो कस्टमर तुज्या सायडीक बसला, तुज्या कस्टमर तुज्या लेफ्टीक बसला, लेफ्ट रायट कस्टमर पडल्या, पूण तूं तुजें चिंता, थकला सायबा, म्हाका तें रांदूंक जाय चिकन आनी तें फाल्यां येवंक जाय आनी कितल्यो वस्तू म्हज्या तकलेचेर आसात. आनी ही जे फळां देवान म्हज्या सायडीक दवरला, पवित्र आत्मो दिला, हांव ती फळां दिना कित्याक हांव म्हजेंच चिंता. हांव विचारता भाव भयणीनो, आयज पवित्र आत्मो जेन्ना आमकां सांगता की आमी सगळ्यांनी जी भावार्थी आसा, आमी जी पवित्र आत्मो आमी आपणायला, पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा, कित्याक पवित्र आत्मो ना जाल्यार आमचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक जायना. तुम्ही तुमचो टाइम पिड्यार करतल्यात बायबल स्टडी करपाक, तुम्ही टाइम पिड्यार करतले कोणा प्रिचराक आयकोपाक. जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा तेन्नाच की पवित्र आत्मो तें उतर म्हाका सोंपें करता. हांव सोंपें करिना, पवित्र आत्मो सोंपें करता. ते उतराची सोजमणी दिता, तें उतर म्हज्या काळजान रिगून घालता. आनी आतां पवित्र आत्मो आहा म्हणून म्हाका नेमला म्हणून आतां म्हज्यान ती तोखतात तसली फळां दिवंक जाता. आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, जेन्ना म्हजो दीस कोमेस जाता, आमी आतां ह्या बायबल स्टडीन आतां सुमार 1 वर्स जालें, 1.5 वर्स जालें, हांव 2 वर्सां जालीं जाल्यार 1.5 वर्स जालें जाल्यार आतां आमकां पवित्र आत्मो सांगता, तुमी देवाचें उतर आयकता. खूब जाणां ही हांगा देवाचें उतर आयकोंक येतालीं, आतां बंद केलां. म्हाका दिसता ती आतां शिकयतात, बरें आहा, शिकयतात जाल्यार बरें आहा. ती आतां आपले बेसांव घेवन आतां बेसांव बोलल्यान जाल्यार तें हांव नाको कितें तें, पूण तुमी जी येता त्या जाग्यार खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार कितें सांगलां दोतोरान म्हाका, म्हजी सर्वीस पिड्यार जाल्या, म्हाका कसलो प्रॉब्लेम आहा, पूण हांव म्हजी चोत्राय जेजूचेर दवरता. कित्याक जेन्ना हांव म्हजी चोत्राय जेजूचेर दवरता, हांव सदांच तोखतात तसली फळां दिवंक पावतलों. आनी दुसऱ्यान सैतानाच्या कब्ज्यान हांव जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक पावतलों. केन्ना? पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांकां देवाचें उतर शिकोवन. नातर केन्नाच ती जेजूच्या राज्यान येवची ना. भाव भयणीनो, कितलो लोक सजमता की कोणा पासत मागणें केलें, कितें कोणा पासत मागणें केलें, कोण मेलो जाल्यार कोणाक जेजूच्या राज्यान हाडूंक जाल्यार मागणें केलें जाल्यार ती आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतली. कितलो लोक आपल्या रुमान, इतले आमचे सिस्टरी आतां क्लॉइस्टर्ड ना, ती आपल्या भितर रुमान बसोन ती आपली मागणें करतात. कित्याक पासत ती सदमतात की मागणें करून देव लोकांक साल्वार करतलो. खंयचो बायबल शिकतात ती, खंयचो बायबल वाचतात ती. देवाचें उतर म्हणटा
तुमकां तोखतात तसली फळां दिवपाक हांवें पवित्र आत्मो दिला. वसात दुसऱ्यांक खबर दियात, तेन्नाच की देवाच्या राज्यान भितर सरपाक तुमी आमंत्रण दितल्यात. पूण आमी आमचोच बायबल कमेस केला. आमी बसता आनी मागणे करता आनी आमी सगळ्यांक की आमी तोखतात तसली फळां दितली. आमी आमकांच फटयल्या. भाव भयणीनो, जो कोण आपल्या रुमान आपले कुडीन बसून मागणे करता आनी संवसाराच्या तारणा बसत मागणे करता, जाणे कितें जाता? तांकां कोणूय त्रास करिना. देंवचार ताका त्रास करिना. कोणूय ताच्या फाटल्यान तांकां कसलोच आडकोळ हाडिना. ती हात आपले मागणे करता. समजतात की ती खूब व्हडलें काम करतात. पूण देवान आमकां कितें सांगलां? जेजून आमकां कितें सांगलां? जिवाचो 15-20 वर्स सोडा. तो म्हणटा तुम्ही म्हाका विचून काडूना. विचून काडूंक ना. आनी हांवें तुमकां नेमल्यात. काडल्यात. तोखतात तसली फळां दिवपाक. आनी तोखतात तसली फळां दिवंक जाय जाल्यार तुवें तुजी कूड तोडूंक जाय, मोडूंक जाय. तुवें तुज्या कुडींतलो भायर वचोंक जाय. फकत मागण्यांनी करून आमी भितर बसल्या भितर आमी वचोंक जाय आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक जाय. कोण आमकां थापट मारतलो, कोण आमकां नाखरतलो, कोण आमकां घायो घालतलो, कोण आमकां मारतलो, पूण आमचें काम आमी बंद केन्नाच करपाचें न्हय. जेन्ना आमकां पवित्र आत्मो देवान दिला नेमल्यात ही सगळ्याक तसली फळां दिवपाक. Praise Jesus. Praise Jesus. आमी खूब जाणां सजमता की सद्दां आमी इगोर्जेक वेता म्हणून, आमी लिसाक वेता म्हणून, आमी तेल्स कोत्ता म्हणून, नोवेना कोत्ता म्हणून, आमी खूब वस्तू कोत्ता म्हणून आमी सजमता की आमी खूब व्हडली वस्त कोत्ता. पूण आमी कसलीच फळां दिना. भाव भयणीनो, हांव कित्याक हें सांगता तुमकां? कित्याक ह्या घोडीचेर जिवाचो 15-20 वर्स सोडा हाचेर हांव खूब दीस नियाळ करता. म्हाका दिसता 2-3 म्हयने जाले. आनी म्हाका पवित्र आत्मो फकत एकूच वस्त सांगता. हांवें तुका बाबा पवित्र आत्मो दिला. हांवें तुका पवित्र आत्मो दिला, हांवें तुका नेमला, हांवें तुका तुजी तयारी केल्या. कित्याक बसताय रे बाबा तुम्ही? फळां दिताय ओ बेश्टो टायम पास करताय? कित्याक एक दीस म्हज्या फुड्यान तूं उबे आसतलोय आनी हांव तुका विचारतलो. हांवें थोड्यांक म्हणटलो, हांवें तांकां थोड्यांक 5 टॅलंट दिले, कोणाक 2 टॅलंट दिले, कोणाक 1 टॅलंट दिलो. ज्या मनशाक 5 दिले ताणें 5 आनी 5 केले. ज्या मनशाक 2 दिले ताणें आनीक 2 केले. आनी ज्या मनशाक 1 टॅलंट दिलो कित्याक ताणें दिले ताच्या अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज. ज्या मनशाक 1 टॅलंट दिलो ताणें लिंपून दवरलो. तो सजमलो की मिसाक वेतलो, कुडीन बसून मागणे करतलो, बरे भाशेन टीव्ही पळयतलो, बरे भाशेन हे टायम पास करतलो. आनी एक दीस जेन्ना तो देवाच्या फुड्यान वेतलो म्हणटलो, सायबा पळय तुवें म्हाका हें दिलें, परतून दिता तुका. Praise Jesus. तो कितें सांगतलो? तुका शाबासकी दितलो? आमकां शाबासकी दितलो तो? तो कितें सांगतलो? आका बान उन घाल आनी ह्या जाग्यार घाल ज्या जाग्यार तुजो दान आनी किल्लाव. There will be weeping and grinding of teeth. भाव भयणीनो, आमी खरेपणी क्रिस्तांव जाल्या. खरेपणी we are spirit filled Christians. बिश्ते धर्माचे क्रिस्तांव न्ही. धर्माचे क्रिस्तांव सरकार वेचे ना. There are 2 types of Christians. Spirit filled Christians and धर्माचे क्रिस्टियन म्हणजे रिलिजियस क्रिस्टियन. आमी खरेच पवित्र आत्म्याचे क्रिस्तांव जाल्या. पवित्र आत्मा आमचे कडा जाल्या. आमी तोखतात तसली फळां दिवपाकूच जाय. आमेन. Amen. 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 आनी जेन्ना बुधवारा दीस आमकां टायम मेळटा गोवायकी दिवपाक, आमी फकत आमचो स्कोर सांगूंक जाय. ब्रदर, जाणें कितें घडलें? ह्या सुमारान तुवें म्हाका सांगलें जाणें, हांवें लिस्ट केलें म्हज्या गांवांत कितलो लोक आहा, म्हज्या शेजाऱ्यान कितलो, म्हज्या फॅमिलीन कितलो. हे उतर फोन करतलो, हांव तांचे अपॉइंटमेंट घेतलो आनी एका दिसाक एक तरी फळ हाडटलो, एक तरी आत्मो जेजूच्या राज्यान. आयज ना जाल्यार फाल्यां 2 हाडटलो, पूण एक तरी हाडटलो. हे आमी चिंतत जाल्यार भाव भयणीनो, हे आमी थाराव घेत जाल्यार हांव सांगता तुमकां भाव भयणीनो, एक दीस जेन्ना आमी जेजूच्या फुड्यान आसतले आमकां गरज ना आमी कसलो हिशोब दिवपाक. तो म्हणटलो, हे म्हज्या पुता, ह्या म्हज्या धुवे, हांव जाणा तुमी फळां दिल्याय, हें सर्गीचें सूख भोग. Come, enjoy this everlasting fruit.
पण आम्ही कितें करना दोतोरान कितें सांगलें ताचेर आमी नियाल कोत्ता सायबा ब्रदर मागणे कोर आमी आतां ऑलरेडी एडवान्स स्टेज पावले आतां बाबू जेजूच्या गाणी बरी जाली ते आतां जाले आतां ते उतर मास जाले आतां आमी जाणा सोयतन आमचे कडेन कितें त्रास करपाक गेलो आमचे कुडीन ताका खट मारून त्याच वेळार भायर उडोवपाचो नातर आमी अजुनूय आतां 1-2 वर्सांनी ब्रदर हे दुखताले आणि त्याच्या हांवें जेजूच्या गाणी बरी जाली ही म्हजी गोवायकी ही कसली गोवायकी ही ल्हान भुरग्याची गोवायकी न्ही हॅलो होय ब्रदर. अजूनही जेजूच्या गाणी मुझे दुखताले ते माझे दुखताले जेजूच्या गाणी बरी झाली हीच गोवायकी जावना म्हणजे कितले दीस आमी हीच गोवायकी बसतले हांव बाबून केन्ना आमी तोगतात तसली फळां दिवपाक पावतले हांव विचारता दीस वेतात आता नातालांची परब येतली आता आमचो टाइम जाला आता सान्नां वडे आमी नेवऱ्यो आनी हे करपाक दोदोल करपाक दोदोल दोस आणि आमची तयारी जी जेजून आमकां सासणाची तयारी करपाक ती आमकां एक दीस हिशोब घेवचो पडटलो अरे बाबा थंय कितली फळां दिल्या ना सायबा नातालां हांवें बरो पुस्पार केला आनी सगळे हिशोब आनी आमकां आनी भुरग्यांक आनी सगळ्या भिकाऱ्यांक दिला वय पोटाचें केलें ताचें आनी कितें दिलें आनी ना सायबा आनी कांय ना हांवें बरो पुस्पार केलो आनी दिलो आनी जेन्ना पास्काची खबर जाली बरी तांत्यां केली बरी चॉकलेटीची तांत्यां केली सांगलें आयज आमचो हॅपी इस्टर आमी हांसता वय की ना होय आमी खरेंच आमचे साश्टाचें सूख आमी स्वर्गात भोगूंक जायला वेळ एकदम कमी हा आमी सगळं अरे तूं आतां कितें सांगता रे हांव आतां हांव फकत म्हाजी 20 वर्सां म्हाजी 40 वर्सां जाल्यार तूं आतां तूं काम कर म्हाका संवसारचें पडलें हांव रिटायर जातकच तुज्या वर्सांचो मातशें दोय केंस जाता मागीर हांव पळयता मातशें प्रिचींग करपाचें तुका वेळ येत जाल्या तो वेळ येत जाल्या आमी नको आतां ह्या कोविडाच्या वेळार कितलो लोक भुरगो मेला 20 वर्सांचो 25 तो लोक जाणो आसलो की मरतलो म्हणून ना ब्रदर हो भुरगो जो 20 वर्सांचो तो आपलो स्कूटर घेवन चलतालो तो बरो वाचला आवडीनो आमचे चिंतप जाणा आमी फकत आमी चिंता की आमचे सगळे चलता बरी सर्वीस हा आमचे घर हा आतां नातालांची परब तूं म्हणना तुमी नातालांची परब करिनाका हांव तुमकां आतां डिस्करेज करना की तुमी दोदोल आनी नेवऱ्यो करिना करीत जाल्यार म्हाकाय आपयात हांव विचारता तुमकां की हे फकत आमची नातालांची परब आनी फकत आमचे फेस्तां करपाची परब फुगड्यो मारपाची परब ते जावन आसा हे जो लोक अनबावार्थी तो लोक अनबावार्थी अशें करता पूण आमचे सेलिब्रेशन म्हणटात ते आमचे सेलिब्रेट सदांचेच कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितरूच आहा तो फकत नातालांच्या दिसा आनी पास्काच्या दिसा येवचो ना तो आमचे भितर येता आमचो क्रिसमस सदांकाल आसता कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा हा भयणीनो नातालांची परब म्हणजे कितें नातालांची परब म्हणजे की देव जो स्वर्गार आसलो आपलो सोर सोडून ह्या संवसारान येयलो मनीस जावन तुजी आनी म्हजी सोडवण करपाक म्हणजे क्रिसमस इज द सन इज अवे फ्रॉम होम दॅट्स वाय जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयलो तो स्वर्गार आसलो तो आपल्या सोरीच्या बाबाच्या उज्याक बसलो तो देव तुझ्या आणि म्हज्या मोगा पासत ताणें सोर सोडलो आनी ह्या संवसारान मनीस जावन येयलो हें जावन आसा नाताल आनी आयज जेन्ना तुजे कडेन आनी म्हजे कडेन देव आसा पवित्र आत्मा आसा आनी आमी एक दीस स्वर्गार वयची आसा दॅट मीन्स यू एंड आय आर अवे फ्रॉम होम तूं आनी हांव आमचें घर खंयसर वस्तोड्या नावेली पणजे लंडन ह्या संवसारान आमचें घर आहा वा तें आमचें घर जावन आसा
आमचे घर खंयचे सरकार असते ते घर जाल्या आमकां कित्याक ह्या संवसारान देवान धाडला तोक्तात तसली फळां दिवपाक आमचो संबंध ताच्याशी गोड करपाक आमचो संबंध दिसान दीस गोड करपाक ताच्या उतरान आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान फकत उतर न्हय हांवें तुमकां सांगला उतर फकत आसत जाल्यार आमी गर्व करतले आमी विल बिकम लिगलिस्टीक ना ते देवाचें उतर अशें सांगतात न्हय 200 पाटी म्हणूंक जाय 200 पाटी म्हणनाका 500 पाटी म्हण आमी फकत गर्व करतले आमी फकत हे लॉ करतले जेन्ना पवित्र आत्मा हांव म्हणटात अरे 200-300 पाटी करपाची गरज ना ते मास जाले म्हळ्यार सैतान एका उतरान सामका शेपडी सकल घालून धांवतलो कित्याक ते उतर मास जाला भितर आनी म्हाका जाय पयली गरज ते उतर देवाचें उतर पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हजे भितर मास जाल्लें तेन्नाच की म्हजो संबंध देवाशी गोड जातलो आनी जेन्ना म्हजो संबंध देवाशी गोड जाता तेन्नाच की म्हज्यान तोक्तात तसली फळां दिन जातलीं नातर हांव दिसान दीस हें दुखता म्हजी गोवायकी कितें आसतली हें दुखता जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालो म्हजी सर्वीस नासली म्हाका हांवें देवान म्हजी सगल्यो गरजो पावयल्यो भाव भयणीनो आमी आतां एडवान्स स्टेज पासून जाय आतां जेन्ना आमी देवाचें उतर दिना 1-2 वर्सांनी आतां आमी एका शिसा भाशेन आमी तोक्तात तसली फळां दिवपाक कॉमेस करता राग येयलो तुमकां सगळ्यांक ना ब्रदर ना तुमकां दिसता की हांव येन्ना अशें म्हणीत जाल्यार हांव तुमकां मोगान सांगता भाव भयणीनो हांव जाणो देवाचें उतर म्हणटा की एक दीस आमकां हिशोब दिवचो पडटलो हिशोब दिवचो पडटलो जाल्यार आमी तो विचारतलो अरे कितें केलें रे ना सायबा हांव इगोश्टेन गेलो सगळे जे इमाजी आसले बऱ्यो पुसल्यो सगळे बांक बरे पुसले मागीर आमची शिमिती रावली न्ही ते पेंटर मातशे चड पयशे घेताले हांवें पेंट ब्रश घेतलो आनी बरे पेंट मारले आनी ते सगळे शिमिती आसले ते 2 तारखेक नोव्हेंबराचे बरी फुलां घातली थंयसर असले काम केले हांवें इतलेच केले रे आनी दुसरी खबर कोणाक दिवना ना ब्रदर तो आमचो प्रिचर तो ब्रदर विन्सेंट आसलो न्ही ती मारिया आसली ती सगळी आसली ती सांगतली हांवें हें काम केलें आतां कितें आसा रे सगळें उजो जालो पूण फकत जे आत्मे जेजू बरोबर आसले ते उज्यान मांचले आनी सदा राजान आतां सासण्याचे सूख भोगून पावतले ते जावन आसा तोक्तात तसली फळां भाव भयणीनो हांव तुमकां मोगान सांगूंक सोदता म्हाका दिसता म्हजी आयज स्टायल मातशी एकदम तागा बरीत आहा पूण हांव रागा बरी तुमचेर ना हांव रागा बरीत आहा संवसाराचेर खूब आमच्या क्रिस्तांव लोकांक जो पवित्र आत्मा देवान दिला उतर सजमणी दिल्या आजून बसल्यान आनी रावल्यान की एक दीस बरो येतलो आनी तेन्नाच आमी फळां दितलीं भाव भयणीनो फळां दिवपाचो वेळ आयज फाल्यां न्ही आयज आतां आमी आतां कॉमर्स करुया ही फळां दिवपाक आनी जेन्ना आमी आमची गोवायकी दिता आमी फकत स्कोर सगळ्यांक सांगुया ब्रदर अशें घडलें की आमच्या पळय कोणाक त्रास आसा जाल्यार कोण पिडेत आसा जाल्यार आमी ताका देवाचें उतर दिता वय आमी ताका कितें सांगता जेजूच्या गायांनी तूं बरो जाला तुजे पासून मागणें करता वय पूण ते मागणें दिल्या उपरांत तांकां समोन जेजूशी कसो गोड करूंक जाय तांकां कशें शीस करूंक जाय तांकां कशें आमी बिल्डअप करूंक जाय तो तुका पवित्र आत्मा दिला पवित्र आत्म्याच्या आदारान तांकां तूं आतां भितर सरपाक दी जेन्ना आमी तांकां भितर सरपाक दिता आतां पवित्र आत्मा कंट्रोल घेतलो तो ताका शिकयतलो पूण आमी आतां ती फळां दिवपाक आमी पयलीं वावरूंक जाय तांकां बरी खबर दिवपाक आमी वावरूंक जाय आयज भाव भयणीनो आमी खरीच भाशेन ह्या उतराची आमकां सजमणी मेळ्ळ्या की कशी आमी फळां दिवंक जाय ती आमी आयजतान एके भाशेन ऑपॉर्च्युनिटीज जावया इंग्लीशीन आमची भास सारकी उतरां म्हणपाक म्हाका म्हणूंक जायना कित्याक आजून आमची भास सामकी बरी ना पूण इन इंग्लीशीन म्हणटा यू शूड बी एन ऑपॉर्च्युनिस्ट म्हणजे कितें तूं पळय कोण तुका मेळटा कसलो कस्टमर मेळटा जेजूच्या राजान आमंत्रण दिवपाक
आम्ही पळूंक जाय पवित्र आत्म्याच्या ना त्रास हांवें आयकलां की कोण ताजो बरो ना कोण तरी ताची शिरवीस ना कोण तरी सोरोप येता कोण तरी अशी फॅमिली कितें दोदोल घेवन वसात पयलेच आतां नेवऱ्यो ज्यो फुडल्या म्हयन्यान तुका आतांच करात म्हणून आतां नातांच्यो नेवऱ्यो घेवन आयल्या तुका अशें इंट्रोडक्शन मारात कमेंट्स करात मोग दियात आनी कमेंट्स करात एक दिसान सगळें बरें नाका पूण कमेंट्स करूंक जाता बिल्डअप करूंक जाता आख्खी फॅमिली जेजू कडेन हाडूंक जाता आनी चड करून भाव भयणीनो जाणाय आमचे जे लाडू आनी लाक्षीमन आनी पांडू आहात ते तांकां सोडात तुमी ह्या वेळार आमचो क्रिस्तांव लोक जो क्रिस्तांव सजमता इगोर्जेक वता आनी लादाई करता आनी तेल्स करता आनी मिसाक येता आनी नोवेनां करता तांकां चड करून तुमी दिवंक जाय कित्याक खूब लोक आपणाकच फटयला की इगोर्जेक वेतात म्हणून ती सजमतात तांचें तारण जालां ती फकत धर्म करतात तांकां जाय उतराची सजमणी असल्या लोकांक उतराची सजमणी वी शुड गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द हाऊस ऑफ इस्रायल अँड शेअर द वर्ड विथ देम तांकां सजमणी दिवया की तांचे भितर जो तुजे भितर जो उजो आसा तांचे भितर घाल तांकां एक शिस्त कर ती आतां वावुरतली जेजूच्या राजान आनी तुजे भाशेन म्हजे भाशेन तोखतात तसली फळां दिवपाक ज्या मनशाक पवित्र आत्मा तुम्ही जाणून हांवें तुमकां ऑलरेडी सांगलां कशे भाशेन आमी कोणाक जेजूच्या राजान आमंत्रण दिता तांकां पयलीं सजमणी दिता की जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें तो आमचे पासत मेलो तो आख्या संवसारा पासत मेलो पूण म्हजे पासत मेलो ताका सजमणी दी त्याच्या उपरांत तांकां ते रोमन्स चॅप्टर 10 वर्सेस 9 and 10 ती सजमणी दी तांकां उतर म्हणपाक दी ताचे उपरांत हात धर तांकां बॅप्टिझम ऑफ द होली स्पिरीट दी आतां तांकां ताण आनी आस येतली उतराची खरे पडी तांकां सजमणी मेळ्ळ्या जाल्यार ती आतां उतर शिकोवंक लागतली तूं तांकां टिचींग धाड हे आमचे आमी युट्यूबाचेर करता धाड तांकां आयकोनी तांचे बरोबर बॉस तांचो फोन नंबर घे तांकां सांग सजमणी मेवली मेळोंक ना येता सजमणी दिवपाक फोनाचेर सांग पोत्तून मातशें शीक पोत्तून आयक कितें त्रास जाता जाल्यार हांव सजमणी दितां म्हाका सजमणी ना जाल्यार हांव कोणाक विचारून तुका दितां तेंच्यानी कमेंट्स करूंक जाता ल्हान ल्हान वस्तू आमकां आख्ख्या संवसारा कडेन वचूंक नाका आमच्या 2-3 लोकांक आमच्या गांवच्या लोकांक आमच्या शेजाऱ्यांक आमच्या दूधवाल्याक आमच्या पोदेराक सगळ्यांक आमच्या थोडे थोडे दिवंक जाता केन्ना आमी कमेंट्स करतले हो हे कमेंट्स करपाक आयज थान आमी निचेव करूया आमेन आमेन जेजू काल Amen. जेजू काल जेजू कारका कोणाकू प्रश्न बी कितें हा विचारपाक ब्रदर कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय जाल्यार विचार हांव जाणा म्हणजे आमच्या बाय फातिमांक आयज मातशी मातसो थोडो एक्स्ट्रा वेळ दिता कित्याक तिका 9 o'clock क्लास आहा म्हणून आमी मातशी भायर वचपाची आहात म्हणटच हांव मातसो 5 मिनटां बेगीन काबार करूंक सोदतालो आयज जेजू कारगांव जेजू कारका म्हणून कोणाक प्रश्न विचारूंक जाय कोणाक डाउट क्लियर करूंक जाय कोणाक सजमणी अजून मेळोंक ना कोणाक कितें सांगूंक जाय कितें क्लॅरिफाय करूंक जाय कितें तरी सजमणी तुका मेळोंक ना तुवें म्हणटलें ब्रदर तूं कित्याक इतले ओटलो बोवाळ करून आमकां सांगता की कोणाक जाय आमी सगळे प्रिचर जाल्यार कोण आयकतलो हांव तें म्हणना सारकें म्हणलें तुमी चिंतीत जाल्यार अरे सगळो लोक प्रिचींग करीत जाल्यार कोण आयकतलो पूण भाव भयणीनो हांव तुमकां एक सांगता तुज्या पोदेराक तुज्या घरा कडेन पोदेर येता तुज्या घरा कडेन तो दूधवाला येता तुझे जे शेजारी आसात ते म्हाका आयकोचे ना ते दुसऱ्या प्रिचरा कडेन आयकोचे ना ते तुका आयकतले होय की ना होय ब्रदर तुज्या फॅमिलीन जो लोक अजून पासून देवाचें उतर आयकना ती म्हणतात की मिस जाले आयताराचे सांजचो तेर्स केलो ती सगळी सातिश्रीत ती म्हणटात अरे बाबा आमी काथलीक लोक आमी आमचो तेर्स केलो रातचो तूं आमकां कांय शापणां सांगिनाका नाका 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 देवाचें उतर नाका देखून भाव भयणीनो आमकां गरज खट काळजाचे जो लोक जोड काळजाचो आसा त्या लोकां कडेन पावपाक आनी आमी तांच्या घरा कडेन वचोन तांकां उतराची सजमणी दिवन तांकां हें आमंत्रण दिवन
फकत पवित्र आत्म्याच्या आदारान पवित्र आत्मा आमकां दाखयतलो एक लिस्ट थ्रू करात ज्या भाशेन आमी बाजारान वता न्ही हांव तुमकां सांगता ज्या भाशेन आमी बाजारान वता कितें हाडूंक जाय बायल आपली घरकाराक सांगता अरे बाबा आयज कांदे हाड बटाटे हाड चिकन हाड मटन हाड नुस्तें हाड हे क्यूब हाड आमी लिस्ट करता ते भाशेन जे आमचे कस्टमर त्यो पवित्र आत्मा आमकां दितात त्याचा लिस्ट करूया आणि मातशें टीक करूया आयज ताका फोन केलो नोट घालुया ताका 2 दिसांनी करूंक जाय ताका होमवर्क दिवया हो ताका फोनाचेर जाता बरें म्हणा तुमच्यान शेजाऱ्याक वचोन मेळोंक जाता तितले बरें आनी पयल्या दिसा वचना अरे जाणे मरे जेजू आमचे पासन हांव जाणा रे पयल्या दिसा दोदोल घेवन वच खंय आहात तुमी खंय आहात बरी ती म्हणटली अरे इतले वर्सां येवंक ना आयज कितें जालें म्हाका दिसता हांचे कितें हांगा कितें जाय म्हाका दिसता दुडूंक जाय म्हाका दिसता कितें तरी जेन्ना तूं ताका सांगताय ओके सी यू 2 दिसांनी मागीर परतून पावट मारता हांव बिश्टाय म्हणलें आतां आमच्या शेजाऱ्यान येवंक जाय तूं कांय मागिनाय तूं फकत दिवपाक येयलाय पवित्र आत्मा वाट करतलो पवित्र आत्मा वाट करतलो पळय लोक तुका बिलीवर म्हणटलो खूब म्हणटलो पूण जो लोक देवान नेमल्यात विचून काढल्यात तो लोक तुजेर भावाड दोतलो जेजूकय नाकारला जेजूक नाकारूंक ना होय नाकारलो ब्रदर तुमकां दिसता की तुका आनी म्हाका नाकारचो न्हू लोक नाकारतात म्हज्या फॅमिलीन आतां जेन्ना प्रिचींग करता लोक म्हाका म्हणटा अरे तूं इतलें शिकयताय हें करताय तें करताय खूब लोक अशें म्हणटा पूण जेन्ना तांकां त्रास जाता हें दुखता तें पडटात कोणा कडेन वतात दोतोरा कडेन वतात फोन करतात मागणी करूंक जाता मातशें कर मागणी करता देखून भाव भयणीनो कोण कितें म्हणटलो कोण म्हाका नाकारतलो कोण म्हाका पयस करतलो कोण म्हाका खोट मारतलो कोण म्हाका थापट मारतलो कोण म्हाका गायो मारतलो तें चिंतून हांव थिचरूच बसत जाल्यार हांव केन्नाच काम करचो ना ज्या दिसा हांव पवित्र आत्म्या कडेन मागता पवित्र आत्म्या तुका कोणा कडेन जाय हांव तुजी खुशी करूंक सोदता हांव तोगतात तसली फळां दिवंक पावता हांव चिंता की आयज हांव भायर वतलो आनी आयज पावस पडटा जाल्यार गीम येयला जाल्यार गरमी जाल्यार थंडी यूके थंडी आहा पण आमी शिशितात घरात थंडी फोन उखल सो फोन थिचर ताका गरमी दितलो मातशी पवित्र आत्म्याची गरमी होय की ना आणि कातार जाल्यार कातार आमची बाय फातिमा वाज कातार आहा तिचर फुटबॉल चलता तिचर फुटबॉल फीवर आहा तू यो ब्रदर प्रेज द लॉर्ड ब्रदर प्रेज द लॉर्ड आणि तू पत वचत जाल्यार आमची बाय मारिया आता तिचर पावशी जाल्यार तिचर सगळं पवित्र कोणूच आहा ती आता सगळी होली लँड पुट्री बसोन तिचर आता सगळे पवित्र पत हाडला तिचर पवित्र आत्म्याचो उजो आता कोई घालता Praise God. Amen. Praise Jesus. आम्ही फुडल्या आता येता त्या बुधवार वेळेस तुम्ही गोवायकी आयकता ती उजो घालतली सगळं बेथलेमाचो उजो आमचो जो काल्वरीचो उजो आहा तिजेर हाडला सगळो घालून दिसत पळय आमच्या गोंयांत घालून गेल्या ती आता निजर पत घालतली Praise Jesus. Bonjonina. Praise God. Yes, brother, sister. करूया होय होय करू होय. ओके बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगड्या पवित्र आत्म्या जी शिकोवन तुवें आमकां ह्या ब्रादराच्या तोंडांतल्यान तूं आमचे ताय उलयलाय ओय खरेंच तुवें आमकां विचून काडल्यान दर एकल्या जी हाजीर आसलेल्यांक तुवें बापा तुज्या पुताच्या नांवान तुवें आमकां विचून काडून हाडल्यान ते आयकोनूच आमी तें घेवन रावंक न्हय पूण ते आमी वेव्हारान घालून आनी आमची पावलां भायर काडून आनी आमकां विचल्यान आनी आमकां फोडां दिवची जी तुवें तुजे उतरांतल्यान शिकयल्यान
ती आमच्या ह्या आत्मीक काळजांतल्यान आनी मनाचे बदलणे वरवीं आमी फुडें पावलां घालूंक पवित्र आत्म्या तूं आमकां काळजीदारपण आनी बलिश्ट कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कित्याक मनशाच्या वस्तुंगेंतल्यान कांयच घडना, पूण पवित्र आत्म्या तुज्या नांवान आनी तुज्याच बोडान तें घडोवंक येता. तर हे वेळार तुवें आमकां जें काळजीदारपण आनी कॉन्फिडन्स हे उतरांतल्यान तुवें आमकां दिलां, जॉन 15:16 तितूंतल्यान आमी भायर सरूंक आनी खऱ्या देवाची ओळख, जिव्या देवाची ओळख ह्या आमच्या काळजांतल्यान तुज्या उतरांतल्यान ती ओळख दुसऱ्यांक मेळूंक पवित्र आत्म्या आमकां उज्जार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कित्याक उलयत तूं दोनया आनी अजापां मिलाग्रे घडोवन हाडटाय तो तूं. तर हे वेळार आमच्या जिवितांत आमच्या आत्म्यान दोनया सोत हे तुजें उतर आमकां मेळूंक आनी उतर आमच्या काळजांतल्यान आमी तोंडांतल्यान तें उच्चारून दुसऱ्यांक दिवंक आमकां बलिश्ट कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. Amen. 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 Jesu karga. Thank you, Jesus.